Honorable members, Honorable Speaker. Start question number, Sri Carlos Rera. Mr. Speaker, I would like to take start question 1B. 1B. Speaker, sir, answer as per competition. Honorable Speaker, if you see the first question, A. In A, Ammulla, list of all defects identified in Kala Academy after the renovation and the details of the action taken to rectify the defects. Answer ki dilamka, the works of renovation of Kala Academy complex has been completed and handed over on so-and-so date. Contract defect last period 3 years. And any defects will be attended. We had specifically asked list of all defects identified and the renovation and the details of the action taken to rectify the defects. Now, Honorable Speaker, that is the first part of it. PWD claims that there was no substandard works carried out. That is in answer to LAQ 38 dated 16 July 2024. On acoustics, PWD replied that presently no such issues are noticed in the main auditorium hall. But Michael Lobo himself has said that even he had to pay money for sound system hired from outside. On the leakage issue, on 19th May 2024, pre-monsoon rainwater disrupted a theatre show at the 900-seater auditorium. And to Alish Rizna Lawrence, LAQ dated 16/7/24, PW replied there is no leakage from the roof of the auditorium. My question is, do you think that the PWD is doing a shoddy job and now trying to deny and cover up his mistakes? Do you accept the PWD assessment that there are no defects, no leakages, and nothing wrong? Speaker, sir, specifically तुमका कितें जाय तुम्ही जे म्हटला पळय न्ही आमी ॲट प्रेझेंट ज्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान काम करून घेतला तेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड फुडली 3 वर्सां खातीर आसा आनी तेजो मेंटेनन्स पिरियड जो आसा तेका फुडल्या 5 वर्सां खातीर आसा. ॲट प्रेझेंट अकॉर्डिंग टू डॅट मायनर प्रॉब्लेम्स जे आशिल्ले ते तेज्या कडल्यान रेक्टिफाय करून घेतले आनी फुडली 3 वर्सां त्या कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराचे मेंटेनन्स जो आहा पळय न्ही तो सेम कॉन्ट्रॅक्टर्स करतलो. अकॉर्डिंग टू डॅट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन्स म्हणजे हाजी स्टेबिलिटी जी आसा पळय न्ही IIT मुंबय हे काम कन्सल्टन्सी जी आसा IIT मुंबय हे करताले आनी कंप्लीट जाल्या उपरांत ताजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हाजो रिपोर्ट IIT मुंबय कडल्यान हांवें घेतला आनी इन केस जाय आसत जाल्यार IIT मुंबयचो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही परत एकदा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दिवपाचो आय विल सबमीट यू. काम कंप्लीट जाल्या उपरांत IIT मुंबयचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीची सर्टिफिकेटूय बी की स्ट्रक्चरली काम जे ओके जाल्लें आसा हें दिलां. दुसरे स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू देम म्हणजे एकॉस्टीकचो जो तुवें विशय सांगलो पळय न्ही एकॉस्टीक विशय काही चेंजीस जे चार्ल्स कोरिया हांच्यांनी सजेस्ट केल्ले पळय न्हू तेंचे करस्पॉन्डन्स आसा म्हजे कडेन की अकॉर्डिंग टू डॅट जे कलर फ्रेम्स आनी बाकीचे फॉर द एकॉस्टीक पर्पज तेय बी तेंच्यांनी रेक्टिफाय केल्या कारण हें काम जरी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलें आसत जाल्यार फॉर द एकॉस्टीक कन्सल्टन्स तेंच्यांनी दुसरो अपॉयंट घेतलो. तुका नांव जाल्यार दिता हांव आनी अकॉर्डिंग टू तेंच्याच कन्सल्टेशनान जे चेंजीस आनी रेक्टिफाय करून तेंच्यांनी दिवपाक जाय पळय न्ही अकॉर्डिंग टू सजेशन्स ऑफ दॅट चार्ल्स कोरिया तेंचे करस्पॉन्डन्सूय आसा सो दे हॅव सबमिटेड एंड दे हॅव रिपेर्ड. Honorable Speaker, see, I appreciate what is being said, but Kizala, when we say A, B, C, D defects ahat, that you can say whether they are major or they are minor. But when we point out and ask you questions relating to defects, I think you can list out. Then if it's not of this contractor, it's because the entire design has to be changed or we have to substitute this equipment with another, that also can be told. Then you can say, all right, they are not responsible, we are getting new equipment. But I don't understand only one thing, I want a clarification. Charles Korea Mello. So who is the one who gave you this thing? It is a foundation. Foundation, because you said Charles Korea and Sangla, that's why. No, sorry, it is foundation. Foundation, all right. Yeah. स्पीकर सर हांव जस्ट आनी एक एड करता. कला अकादमी जी आसा पळय न्ही हें काम करच्या पयलीं तेंचे पयले कशें आसा फ्रॉम द ग्रावंड लेवला वयल्यान 150 मिटर्स जे ग्रावंड लेवला वयल्यान सकयल आशिल्ली सो डॅट पयले 4 रो जे आशिल्ले पळय न्ही पावसान फ्रॉम जून जुलय आनी ऑगस्ट ऑलवेज थंयसर उदक भरून उरतालें. जून जुलय ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक एकूय प्रोग्राम जो आशिल्लो पळय थंयसर घेवपाक मेळनाशिल्लो आनी आतां रेक्टिफाय केल्या उपरांत थंयसर भितर उदक कशाच पद्दतीचें उदक जें आसा पळय न्ही ह्या पयल्या 3 रोन येयना आनी इवन दो इन द पावसांतल्या म्हणजे ह्या 3 म्हयन्यांक सुद्दां थंयसर वेगवेगळे कार्यक्रमचे घेवपाक मेळटा. स्ट्रक्चरली आनी बाकीचे सगळे जे हे आसा कला अकादमी बांदलेली 1980 आनी ताज्या उपरांत ताका मेजर भितर थोडेशे चेंजीस केले 2003 तूं म्हटल्या त्या प्रमाणे बाब चिराग जैन ओके तो कन्सल्टंट आशिल्लो
ताज्या उपरांत तेच नाशिल्लो. हय 2020 IIT हैदराबाद हांच्या कडल्यान ताजो रिपोर्ट करून घेतलो. IIT हैदराबादातूय सांगलें की ताका स्ट्रक्चरल जे आसा पळय न्ही डॅमोलिश करूं नाका. चार्ल्स कुरियनचें सजेशन आशिल्लें डॅमोलिश करूं नाका कारण तेजे वयलो लेयर जो आसा पळय न्ही म्हणजे वॉटरप्रुफींगचे खूब व्हडलो जाल्लो आसा त्या खातीर तो कंप्लिटली काडचो वॉटरप्रुफींग परत करचें हे तेंचेय सजेशन्स आसा. अकॉर्डिंग टू डॅट ते सगळे लेयर कारण तेजो लोड बेरिंग हे खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलें ते सगळे काडून जे मेन ऑडिटोरियम हांगा पळय न्ही ताका परत एकदा वॉटरप्रुफींग केलां. रिगार्डींग जी आउटर स्टेज पडली ताज्या बद्दल इट इज अ कोरोडेड हे सजेशन्स IIT मुंबय आनी IIT हैदराबाद हांच्यांनी पयलीं बी दिल्ले ते कोरोडेड जाल्ले आसा स्ट्रक्चर. त्या स्ट्रक्चराचेर कसलेंच काम प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही तेणी कसलेंच काम त्या स्ट्रक्चराचेर करूंक नाशिल्लें. ओके दीनानाथ मंगेशकर हॉल. दीनानाथ मंगेशकर सभागृह हय. जो मेन सभागृहाच्या हातूंतल्यान पयले 6 रो जे आहा पळय न्ही हितूर एक पावल भर उदक हे सदांच पावसांत भरून उरतालें. हे हांव सांगना कोणूय जो कला अकादमी थंय वयता ह्या सगळ्या जाणांक खबर आसा की पयलें उदक जें तें भरून वतालें आनी आतां जर वचून पळयत जाल्यार थंयसर कसलेंच मेन ऑडिटोरियमान उदक येना. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिलां तें अशें की हांवें एक जर घर घेतलें आनी त्या घराक 5 वर्सांची वॉरंटी आहा. 5 वर्सांची वॉरंटी म्हाका आसा आनी हो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड कितेंय जाल्यार तो बिल्डर रिपेर करतलो. पूण हांवें लोन घेतला तें घर घेवपाक आनी पयलेच वर्सा टायल सुटपाक लागल्यो, पायप उसळपाक लागले, उदक लीक जावपाक लागलें पयलेच वर्साक. मागीर कितें करपाचें स्पीकर सर हांव बिल्डरा म्हणून वतलो तूं कितें बांदलां काय म्हणून तूं सब स्टँडर्ड काम केला हो ना, डिफेक्टीव काम केला हो ना हें हांव विचारतलो काय ना. स्पीकर सर आज मुख्यमंत्री जें उत्तर दिता ताचेर अशें दिसता की PWD डिफेक्ट एडमीट करपाक तयार ना. जे सगळे गोंयचे जनतेक दिसता ताणें आतां चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचें रेफरन्स केलें. चार्ल्स कुरिया फावंडेशनान स्पीकर सर आमकां प्रेजेंटेशन दिल्लें आहा सगळे भर जनतेक, आमकां म्हळ्यार फक्त ओपोजिशनाक न्ही सगळ्या लोकांक. जातून तांणी सांगलां की डिफेक्टीव काम केल्लें आसा आनी थंय तुमी काडून पास ऑन द हेड केला रायट्साक. रायट्स म्हणटा ती कंपनी क्वॉलिटी कंट्रोल पळयता म्हणून. आज स्पीकर सर मुखेलमंत्री IIT मुंबय IIT हैदराबाद ह्यो नव्यो नव्यो गोश्टी सांगूंक लागला. एक पॉयंटेड हांव ताका पयलीं याद करून दिवंक सोदतां. कला अकादमीचें जेन्ना फॉल्स सिलींग पडलें 23 एप्रील 2024 तेन्ना आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो की आमकां तें हँड ओवर करूंक ना म्हणून. तुवें काल आमकां उत्तरान सांगलां की 9 जानेवारी 2024 तुवें हँड ओवर केल्लें म्हणून. म्हळ्यार तुमी कश्यो फोटी मारतात पळय कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं चीफ मिनिस्टर, तुजो मंत्री जर रॉंग उलयता यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ऑल्सो. स्पीकर सर एक मिनीट हांव आतां पयलो सप्लिमेंटरी विचारला. वॉट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द आयटम्स दॅट यू हॅव चेंज्ड. कित्याक आमकां तांणी प्रेजेंटेशन दिलां तुमी कितें कितें चेंज केलां आनी कशें तें वायट जालां तें. स्पीकर सर, ताणें जे पयलीं विचारलें पळय न्ही फॉल सिलींग तेणी म्हटलां ताजेरूय हांव पयलीं एकदां सांगता. एक म्हणजे आमी जी डेट दिल्या त्या डेटीक तांच्या कडेन हँडओवरूय केल्लें आसा. दुसरी गजाल फॉल सिलींग पडला पळय न्ही तें मेन ऑडिटोरियमाचें न्ही. फॉल सिलींग भितरले जे तांचे ते टबला रूम आनी हे भितरले आसता पळय त्या 2 हांव पर्सनली वचून पळयलां त्या मदल्या पॅसेजीची 3 फॉल सिलींग्स पडल्या. कित्याक ती हांव सांगता कारण भायलो ओपन टेर्रास जो आहा पळय न्ही ताजे सगळे हॉल्स जे हितूंतल्यान उदक भायर वचूंक जाय आशिल्लें ते सगळे म्हणजे म्हणजे पावस पडल्या उपरांत ते सगळे हॉल ब्लॉक जाल्ले आनी अकॉर्डिंग टू दॅट जो वे आसलो टेर्रासाचेर वचपाक थंयच्यान उदक डायरेक्टली फॉल सिलिंगाचेर गेलें आनी फॉल सिलिंगाचेर उदीक भरल्या उपरांत 3 फॉल सिलींग ही सकयल पडली. हांव मान्य करता म्हणूंक ना न्ही सकयल पडली कारण तें उदीक भरल्या उपरांत. इट इज नॉट ऑफ द मेन ऑडिटोरियम बदलो रिगार्डींग दॅट. दुसरो तेणी आतां जो पयलो सप्लिमेंटरी म्हणून विचारला पळय न्ही ताजेर हांव सरळ सांगता ताका आमी कितें कितें कंपोनंट घेतले आनी कितें घेतले ते. स्ट्रक्चरल रिपेर एंड एलायड सिवील वर्क्स एंड वीच इज द 65% ऑफ द मेजर वर्क्स. प्लंबींग एंड ड्रेनेज सिस्टम वीच इज द 5%. इलेक्ट्रिकल वर्क इट इज द 10%. HVAC वर्क वीच इज द 6%. एकॉस्टीक वर्क इज द 14%. हाजो कॉस्ट वायज सुद्दां जरी आसत जाल्यार 24 crores of rupees फॉर द सिवील वर्क स्ट्रक्चरल हेज्या खातीर. प्लंबींग एंड ड्रेनेज सिस्टम इट इज द 17 crores. Electrical work is it is an okay 10 वो मातसो चुकला. HVAC it is an 2 crores. Then 5 acoustic is a 5 crores. All together it is a 37 crores. Total cost including the 5 years maintenance it is 7.5 3 crores. सगळे मेळून 49 crores 57
लॅक्स रुपीज असो तेजो टोटल कॉस्ट आसा. आतां पर्यंत आमी ताका पेमेंट जो आसा एप्रॉक्सिमेटली 42 crore सुमार केला. 7 crore तेजो पेमेंट करूंक ना. फुडलीं 5 वर्सां जी आसा पळय न्ही ही इन्क्लुडींग म्हणजे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आनी तेजो मेंटेनन्स हो ताज्या कडेन आसा. स्पीकर सर, हांव प्रश्न विचारतालो कितें कितें तुवें चेंज केलां जे सर्वसामान्य आर्टिस्ट तांकां लागता. स्पीकर सर, आतां सादी वस्तू सांगता हांव, अशें व्हडले व्हडले इंग्लीश मानून न्ही. कदेलां चेंज केल्या, तांबडी आशिल्ली ती काळी केल्या. तांबडी म्हणल्यार रॉयल स्पीकर सर, काळी म्हणल्यार मरणाचो कलर. तुमी पसून बॅन घाला तो एसेंब्लीन घालपाक. ती तांणी सीट केल्या. कार्पेट आहा ते थीक कार्पेट थीन केलां, म्हळ्यार जो कोण येता तो स्टेजीर डिस्टर्ब जाता, डप 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 करून पांयाचे बोळानूच. कॉफर्ड्स म्हणून आहा स्पीकर सर, अशे बुराक आहात ते आशिल्ले 30 ते आतां कमी केल्या, अर्द केल्या. म्हळ्यार तातूंत ऑडियो जे कितें सावंड इफेक्ट आहा तो इफेक्ट जाता. स्पीकर सर, आउटडोर सावंड सिस्टम म्हणटा तो भायल्यान भितर हाडला म्हूण सांगला. ताजें मॉडल नांव सांगचें आमकां तरी कांय कोणाक ते आर्टिस्टांक दिसता हें करूंकूच ना म्हणून. स्पीकर सर, हें करपाक कारण कितें आनी हांव रेज करपाक कारण कितें? हांव रेज इतल्या खातीर करता स्पीकर सर, कित्याक आर्टिस्ट तांकां दिसता की ह्यो ज्यो चेंजीस केल्या हातूंत तांचे परफॉर्मन्स एफेक्ट जाता. कला अकादमी स्पीकर सर इज नॉट ओनली अ वास्तू, इट इज ऑल्सो अ प्लेस वेर परफॉर्मन्सीस आर डन. सो तांचे जर एफेक्ट जाता जाल्यार आर्टिस्ट जर सॅटिस्फायड ना जाल्यार तुमी करून कितें फायदो? डिफेक्ट लायबिलिटी इज नॉट द आन्सर. यू शूड हॅव टेकन देम इन टू कॉन्फिडन्स. सेकंडली, मुखेलमंत्र्यान चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाचें रेफरन्स केलें. फर्स्ट टायम इतले म्हयन्यांनी पयले हांवें रेफरन्स केलें. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन पॉयंटेड विचारता, तूं आतां तांकां कन्सल्ट करपाक तयार आहा की ही आज परिस्थिती आसा आनी हाजे फुडें आतां कशें सोल्युशन काडया, हातूंत तूं करपाक तयार आहा? स्पीकर सर, बाब विजयान जें सांगलें पळय न्ही, होल वयले चड केल्या म्हणून. कार्पेट आमी कितें तरी थीन घातला म्हणून आनी खुर्चे कवर आमी काळें घातला म्हणून. हांव हेजेर म्हजें सरळ म्हणणें आसा, हांवेनूय बी म्हजे सेक्रेटरी आनी बाकीच्यांक सरळ सांगलां, जर खरेंच आर्टिस्टांक हाजो जर कितें प्रॉब्लेम्स आसत आनी जर तेंच्यांनी चेंजीस कितें सजेस्ट केले, आफ्टर ऑल ती आर्टिस्टा खातीर आसा. इवन दो तेज्या एकॉस्टिकानूय जर तेंच्यांनी सजेशन केलें, इन्क्लुडींग चार्ल्स कोरियान जरी कितें सजेशन्स दिलें, फावंडेशन चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान जरी कितें सजेशन्स दिलें, कला अकादमीच्या टोटल एकॉस्टीक आनी ताच्या बाकीच्या म्हणजे कलाकारांक जाय तशें हांव कलाकारांची एक जे जेन्यून कलाकार आहा पळय न्ही हांची एक कमिटी काडपाचो आसा. जेन्युइन म्हळ्यार कोण ते? हे डुप्लिकेट म्हणटा तूं? हांव डुप्लिकेट म्हणना. एक टायमार तुमचे बरोबर आशिल्ले मरे आतां हांवें ना. जेन्युइन म्हणल्यार ओपोजीट डुप्लिकेट येता. स्पीकर सर, गेली 80 पासून ते आतां पर्यंत त्या कला अकादमीन वेगवेगळे कलाकार येवन गेले, वेगवेगळ्या कलाकारांनी परफॉर्म करून गेले. सगळ्या जाणांक खबर आसा कला अकादमीच्या बद्दल. म्हाज्या आनी विजयाच्या पेक्षा कलाकार चड बरे. 100%. हांव कलाकार न्ही, तूं कलाकार, तुजो मंत्री ताजे परस व्हडलो कलाकार. हांव पयलींच स्पीकर सर तुका सांगूंक सोदतालो, कविता बी म्हणशात आहा म्हणून. आमकां उत्तर जाय, कविता नाका म्हणून. कवी संमेलन न्ही म्हणून हांव तेंच म्हणूंक सोदता, कित्याक काल आमकां कवी संमेलन आयकूंक पडलें. त्या खातीर म्हाजें अजुनूय हाजेर म्हणणें आसा, आमी जी कमिटी काडटले तांच्या कडल्यान जर सजेशन्स आयली जाल्यार त्या ना. चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाक तुमी अप्रोच जाल्या पळय जाल्या येस ऑर नो? चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाचे लेटर म्हाका दिसता एक कितें तरी सजेशन दिसता कशें स्पीकर सर. तूं कसो तूं आतां क्वेश्चन येवपाचो आहा म्हूण जाणा, तूं हें शिकनासतना कसो आयलो? स्पीकर सर, एकूच चार्ल्स कोरिया फावंडेशनचे इनिशियली लेटर जे आसा पळय न्ही हे आमच्या डिपार्टमेंटाक आयले. आतांय बी जर तेंच्यांनी सजेशन्स दिले रिगार्डींग दॅट जाल्यार सगळे कन्सिडर करून ताजो हांव विचार करता. बरें स्पीकर सर, आतां एक प्रश्न आहा, ही डिसिजन फायनल कोण घेतालो? ही चेंज करूंक जाय. आतां हांवें सांगलें हें धवें आहा तें काळें करचें, हें कोणें डिसिजन घेतलें? हें कन्सल्टंटान घेवं ना. कन्सल्टंट म्हणटा तुमी फारीक केल्लो मनीस. मुखेलमंत्र्यान घेतलें काय आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान घेतलें? कोणें घेतलें? चॅरमॅनान घेतलें काय PWD मंत्र्यान घेतलें? कोणें घेतलीं डिसिजनां? ना कित्याक म्हजे कडेन मिनिट्स आहा, हांव तुका वाचून दाखयता. तूं सांग म्हाका तुजी आन्सर. ना सांग स्पीकर सर. स्पीकर सर, हेजे जे होल डिसिजन जे आसा पळय न्ही ही ताजी कमिटी जी आहा पळय न्हू, हे कन्सल्टंट आसतलो आर्ट एंड कल्चर चेअरमॅन ऑफ दॅट कला अकादमी आनी तांची बॉडी हांच्या भितर ठरोवन घेतलेलें डिसिजन. कारण एकट्यान कोणी घेवं ना, तांच्या मिटिंगेन हें ठरलेलें डिसिजन. Speaker sir, the honorable chairman has advised, in minutes has advised the PWD official, chairman म्हळ्यार कोण? कला आणि संस्कृती खात्याचो मंत्री, to inspect the sound system, Bose make. काल बाब युरीन कसली कंपनी ती व्हडली ती न्यूयॉर्कची जी युनायटेड नेशन्साकूय सावंड केल्लो,
ते कंपनीचो साऊंड चेंज करून बोस म्हणटा तो स्पीकर नॉर्मल साऊंड व्हडलो न्ही तो इंडियन आसूं तो पूण बोस मेक एट द राजीव कला मंदिर पोंडा विच इज करंटली नॉट इन यूज स्पीकर सर ही इन्स्ट्रक्शनां सगळीं मंत्र्यान दिल्या हे तुजे मिनिट्स दाखयता नाजाल्यार आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हावस तितलेंच न्ही द ऑनरेबल चेअरमॅन इन्स्ट्रक्टेड PWD ऑफिशियल्स to complete the modifications in AC ducting of DX model system to control the sound level. Speaker sir, मंत्री expert न्ही तुम्ही आमकां सांगलें IIT, आमकां सांगलें रायट्स, आमकां सांगलें कन्सल्टंट, आमकां सांगलें कॉन्ट्रॅक्टर, आतां मंत्री इन्स्ट्रक्ट करतालो. स्पीकर सर 75 crores इबाडी हेच हांव काल उलयतालो आनी तुमी कविता म्हणली आमकां आणि तुम्ही बेल मारली स्पीकर सर आणि काबार केले सगळे. स्पीकर सर हांव विजयाक फक्त कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव कला अकादमीच्या चेअरमॅनान इन्स्पेक्शनाच्या वेळार कदाचित इन्स्ट्रक्शन दिले आसतली हांव ना म्हणना पण हेजो अर्थ ही इज नॉट अ कन्सल्टंटान सांगलां तें काम करता आसतना आतां एखाद्या वेळ हांव कामाच्या सुपरविजनाक वता हांव पळयतां हें सारकें सांगना जाल्यार इन्स्ट्रक्शन दिता ताका तें सारकें कर म्हणून तें पळोवन दिलें आसतलें हांव ना म्हणना तितून आणि आफ्टर ऑल मिटिंगेन डिस्कस जाल्या उपरांत कितें कर कितें ना कन्सल्टंटाक विचारून इन्स्ट्रक्शन दिलें. स्पीकर सर मुखेलमंत्री एक्सेप्ट करपाक तयार आहा की डिफेक्ट जाल्या कितें चुकलें जाल्यार आतां तो चार्ल्स कोरिया फावंडेशना कडेन पसून उलोवपाक तयार आहा तो सगळें करपाक आतां आपलें रेडिनेस दाखयता आनी हें बरें सामकें उदार मन ताजें तो दाखयता आनी बिंदास सुशेगाद तो पचयता 75 कोटी. स्पीकर सर हांव ताका सांगता ते 75 कोटी हांव पचयना हें काम जें आहा पळय न्ही हें 50 कोटीचे 42 crores रुपीज ताका पेड केले अजूनय हांव सांगता. ओके सो 42 crores म्हळ्यार कांय न्ही आनी हें पळय ना आनी तुका हांवें 42 crores काम स्ट्रक्चरली कशें जालां तेज्या खातीर सारकें, कितले no पयशे problem. स्पेंड केला सर्टिफाय कोणी केला काम हेंय तुका सांगलां. बरें एक मिनीट आतां म्हाका अश्युरन्स दी स्पीकर सर की सिन्स तूं जाणा डिफेक्ट आसा तूं म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर रिपेर करतलो डिफेक्ट जावपाक हांवें तुका सांगलें की तुज्या मंत्र्यान डिसिजनां घेतल्या सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं सोदपाक सोदता काय तूं सोडून सोदता हें एक. दुसरें आतां हांव सजेस्ट करता स्पीकर सर हावस कमिटी जावची हांगा जर एक मंत्री कन्स्ट्रक्शनान अशें कर आनी तशें कर म्हणून सांगूंक शकता जाल्यार रोहन खंवटे ताचे फुडें सांगूंक शकता आनी कितें तरी सुदीन ढवळीकर ताका आनी कितें सांगूंक शकता. हावस कमिटी कर टू गो इन टू दीस कला अकादमी. ही कला अकादमी दर येदी व्हडली आमची गोंयची प्रायड जाल्यार ती आमी सारकी करुया. एक हावस कमिटी हाजेर कर आनी कवी संमेलन नाका हावस कमिटी काम करुया चल कर. स्पीकर सर एकंदर जे विजय बाबान सांगला पळय न्ही ताजेर हांव ताका सरळ सांगता की हे सगळे म्हणजे IIT मुंबयन तेज्या उपरांत रिपोर्ट्स दिला रायट्स कन्सल्टंटान दिला आनी ऑलरेडी कमिटी जी आमी अपॉयंट केल्या ती कमिटी तेजो प्रत्येक रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटी घातलेल्या तो बारीक तेजे रिपोर्ट्स कितें आहा तेचे 3 फावटी इन्स्पेक्शन जालें फायनल रिपोर्ट तेजो येवपाचो उरला तेजो फायनल रिपोर्ट येयल्या उपरांत फुडले फावटी फुडल्या असेंब्लीन हावजान दवरता तो टोटल रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटीचो येवपाचो. हावज आतां इतलें उलयलां मरे हावस कमिटी कित्याक करना तूं स्पीकर सर हांवें सांगलें स्पीकर सर आमकांय कला अकादमीचें पडलां तुमकांय पडलां हावस कमिटी कित्याक नाका. हांवें जेन्ना सांगलें की हांव कलाकारांची वेगळी कमिटी काडटा आतां हावजांतले मेंबर काय कलाकार न्हू कलाकाराची केन्ना काडटा कोणाक घेवन करता सांग म्हाका चल कलाकारांची तुवें आतां हें दिलें तूं सजेस्ट कर कलाकारांची नांव हांवूय करता. ना स्पीकर सर जे मनीस तूं जाणा तुजें इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट आहा ते जाणा की तूं कोण फुडें सरल्या कोण सजेशनां दिता हें सगळें तुका खबर आहा ते लोकांक तूं आपयना कित्याक ड्युरींग द कोर्स ऑफ द असेंब्ली सेशन आपय. स्पीकर सर हांवें सरळ सांगलें तांकां आफोवन हांव कितें करतलो तेच्या पेक्षा हांव हाडटा ताका तुजे म्हऱ्यान स्पीकर सर युरी हाडटलो तुजे म्हऱ्यान कलाकारांची नांवां तांच्यांनी सजेस्ट करची हांव कमिटी काडटां ओके आनी ताच्या उपरांत सजेस्ट कर. येस श्री एरिया लेमो. स्पीकर सर काल तूं पयलीं उलय काल जे म्हाका उलोवणी पयलीं ताका पयलो रंजी वेगस. स्पीकर सर हे सगळे 42 crores सब स्टँडर्ड वर्क सगळे एग्री जाले सो हेजे तुमकां दिसना एक FIR जावपाक जाय दिसना तुमकां रंजी वेगस सौका भशेन उलय. डिमांड एन FIR स्पीकर सर वी डिमांड एन FIR अगेन्स्ट दिस सब स्टँडर्ड वर्क. We demand an FIR against the substandard work done by the contractor due to which the handing over of this entire thing is not happening. Speaker sir. दिल्ली सरकाराचेरूच FIR जाल्या. स्पीकर सर
ताका हांव सांगता की हेजी डिटेलान हेजो रिपोर्ट जो आसा 3 मेंबर कमिटी दिवपाचे सबमीट करपाचे आसा. सबमीट केल्या उपरांत हांव फुडल्या एसेंब्लीक हावजा फुडल्यान दवरता. FIR जायश दिसना तुका न्हू? Because, sir, म्हाका दिसता की with the damage caused by the Kala Academy, we need to retain the value and the sanctity of the place. Basically, it is at the cost of our artist, and ते दुखलो आहे. And that's because जेन्ना हे inspection जाल्ले त्या वेळार I had also gone for the inspection with your PWD in the Art and Culture official. आणि PWD चो जो BOQ हा, Bill of Quantity, Speaker sir, this is basically vendor bias. जो final purchased equipment जो पडलो लिस्टाचेर does not align with the BOQ, resulting in mishandling आणि mismatch जाताले with the item supplied. आता जो sound system was of 2019 of Bose, हाटले ऑडिटोरियम कित्याक तो रॉजर ड्रॅगो आसलो, एक फ्रांसिस्को येलो, दे आर रॉजर ड्रॅगो इज द साउंड मॅन ऑफ इंडिया, ही इज कॉल्ड, एंड इज amply qualified, and during 2004 he was involved with the sound with Charles Correa. जे 4 stage monitors जावपाक आशिल्ले, you will have put only 4 stage monitors. थिंगा 8 high power monitors were required. AC चो आवाज जेन्ना AC unit was told to put the AC, you could listen in the on the stage. पहिले म्हाका दिसता AC unit पडालो तो भायल्या आसलो. Microphone also are substandard जे PWD has purchased. जो sound mixer पड आहा 2015 model. It cannot, it is absolutely outdated or used केलो हे भाशी or sound mixer थिंगा आसलो. Wrong light types, audience blinder मो आसता स्पीकर सर. हे audience blinder जेन्ना लोकांचे माथाय कितें फेस्टिवल बी सनबर्न बी मुखेलमंत्री खबर आहा सनबर्नाचे, तर लोकांचे माथाय हे थिंगा स्टेजीर आर्टिस्टाचे माथाय. Basically, this can pose a risk. I was also almost blinded. Now, oil समज चोयल्या lights because of trust जाताले. Faulty light control. It is a 12-year-old model. You cannot, even you put the amount of lights. This is done by the PWD. Light ही change पड जाता. आता जर तू सीन आहा सारखे horror scene आहा, तांबडी light आहा, मदेत blue light जाता, change जाता. हे कितें? थिंगा artist मागीर he has to change his color also. ते शेड्या भाशी चेंज करो पडटा. Question, Speaker sir, a AC unit is also in a faulty place. PWD designed it wrongly. प्रश्न विचारानी प्रश्न विचारानी प्रॉब्लेम आहा. जो स्टेजीर प्रश्न सांगोत स्पीकर सर, प्रश्न विचारानी हे म्हाका तेमी दिला, आर्टिस्टान दिला, दे हैव गिवन दिस, आई विल गिव इट टू यू. स्टेजीचो जो क्वालिटी ऑफ वूड that is substandard, improper lighting, जे कार्पेट गायला इज ऑल्सो सबस्टँडर्ड. पॉवर सप्लायचे त्रास जाता. फायर सेफ्टी थिंगा उज पेटल्यार हॉर्स जाग सारकना ढकटान उज पेटल्यार विल बी अ मेजर सारखे मिशेप. प्रश्न विचारात तुझो. Will you conduct an audit? Check first with your PWD department. BOQ was done by them. And you have to maintain this vendor transparency. Transparency आसपाक जाय. You need to जे equipment हा, you need to update करपाक जाय ती. Acoustic properly करपाक जाय. Seating has to be done. So all this I will hand over to the Honorable Chief Minister. I believe you have to have a joint see where this is gone. स्ट्रक्चराचे नाव उलयना. स्ट्रक्चरा जेन्ना हांव ग्राउंड फ्लोराचे गेल्लो आख्खे उदो आहले, लायटी बोर्डा पासून उदो आहले. So PWD somehow the structural it has failed. Yes, although it is प्रश्न विचारात तुमचो. म्हाका दिसता तू एक ऑपोजिशन लीडर तुमचो प्रश्न विचारात. रिपोर्ट जो मुखेलमंत्री म्हणटा नेक्स्ट सेशनाक जातलो तेज्या हुणे आतां फॉर आर कलाकार what is the steps you will take and when will PWD, because PWD is more responsible for this, will they be held accountable? म्हाका आमकां हें सांगचें. आनी केन्ना ही मिटींग जातली ती? स्पीकर सर, 9 जुलय 2024 4:30 वरांचेर हॉनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांच्यांनी आमचे PWD आर्ट एंड कल्चर कला अकादमी हांकां घेवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. तांच्या बरोबर काही पत्रकार कलाकारय आशिल्ले. तांच्या बरोबर एक इंडिपेंडंट एजन्सी एरिटॅक म्हणून आशिल्ली. बरोबर आसा न्ही? एरिटॅक म्हणून तांच्या बरोबर एक एजन्सी आशिल्ली. तांच्यांनी ताचो ओवरऑल परफॉर्मन्स पळयल्या उपरांत तांच्यांनी काही रिकमेंडेशन्स दिली. इम्पार्टिंग टू द ट्रेनिंग टू द टेक्निकल प्रोफेशनल्स ऑफ द कला अकादमी ऑब्टेनिंग टू द साऊंड सिस्टम वूड बी नेसेसरी. तांच्यांनी साऊंड सिस्टम पळयल्या उपरांतूय बी थंयसर जो ऑपरेटर जो आशिल्लो पळय न्ही, तो ऑपरेटर प्रत्येकाक सांगतालो की तूं साऊंड सिस्टम भायली हाड म्हणून. ती तो ऑपरेटूच करूंक पळयत आशिल्लो.
कला अकादमी सुरू केल्या उपरांत ते टील 4-5 म्हयने त्या म्हणजे टॅक्निशियनान अशी वाट लावन दवरलेली म्हणजे तो कित्याक भाड्याची आड म्हणटालो म्हाका खबर ना तेणी तुज्या तेणी दिल्लें ऑब्जर्वेशन भायलो स्पीकर भायलो पॉट ऑडिटोरियम आहलो ते भितर हाडटाले बिकॉज वॉज नॉट सी स्पीकर सीएम अकुस्टिकाचे मरे स्टार्ट जावपा जाय सावंड मुखार पॉट गायले ते तुगे फ्रंट स्पीकराचे मायनस जातले सावंड इटसेल्फ वॉज अ फेलियर तुवें भियोन दाखयलें लायट खंयची पडली कितें दाखयलें लायट पडली अरे हांव कलाकार न्हू तूं तियात्रान काम केला जाल्यार म्हाका खबर ना हांव तूं व्हड कलाकार हांवें कला अकादमीन एकूचदां नाटकान काम केलां मागीर तूं कलाकार जालो हय मागीर केदो आठवलो ते नाका आतां केदो तूं स्पीकर सर हाजेर हांव ताका समप करतना एकूच सांगता की तेणी काही सजेशन्स दिल्या ती हांव आमच्या टॅक्निकल टिमी कडेन दिता आनी त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आनी तेंच्यांनी जी सजेशन्स दिता कला अकादमीची सँटिटी राखता आसतना गोंयकारांक सगळ्यांक कला अकादमी ही खूब म्हणजे कलेच्या बाबतीत एक उच्च अशें स्थान आसा आनी सदोदीत कलाकारांक कला अकादमीत आपूण एक्ट करचें कला अकादमींतल्यान कार्यक्रम पळोवचो सगळ्या गोंयकारांक आवडटा त्या खातीर तिजो स्टँडर्ड त्याच पद्दतीन मेनटेन दवरपा खातीर खंयसरूच कलाकारांची भावना आनी तुमचीय भावना न दुखयनासतना तांची जर सजेशन्स आसत जाल्यार ती कन्सिडर करता आनी आजुनूय भितर जर कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार चेंजीस करपाची म्हजी तयारी आहा थँक्यू स्पीकर नेक्स्ट क्वेश्चन श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर स्टार लेक्यू 2A. स्पीकर सर आन्सर एज पर सायक्लोस्टर Speaker, कॉम्प्युटर sir. शीट हो प्रश्न हा अबाउट इलिगल कझिनोज इन द स्टेट. स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा आनी तुमकां चड खबर आहा की गांवांनी पसून आतां स्लॉट मशिनां आयल्या जी तुमी बंद दवरल्या जी आतां सगळ्या गांवांनी हें जालें. सो स्पीकर सर विकसीत भारत म्हणून जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना व्यसन मुक्त भारतूय बी आसा काय ना आमचे तकलेन हें आमी मातशें चिंतूंक जाय. ही स्लॉट मशिनां स्पीकर सर एसेंब्ली आसतना बंद जातात. एसेंब्ली सोंपली की ना दुसरे दिसा फूल फोर्सान ती परती सुरवात जाता आनी ती सगळ्या कडेन जाता. ती गोंयभर आसा स्पीकर सर. म्हज्याय मतदारसंघात आहा ना म्हजे मतदारसंघात आहा म्हज्यान बंद करूंक जायना तुमच्यान तें बंद करूंक जालें तुमकां तुमी स्पीकर सर एक सुद्दां ना तेंच तें म्हाका बंद करूंक जाय पूण म्हज्यान बंद करूंक जायना हें हांव सांगूंक सोदता स्पीकर सर. हें मुखेलमंत्र्याकूय खबर आहा पुणून हांव नकळतो कितें करतलो आनी कितें तें पूण दीस इज एन इश्यू. हें व्यसन मुक्तूय आसूंक जाय कित्याक आमी धाकटे भुरग्यांक ह्या कझिनो गॅमलिंगान इंट्रोड्यूस करतात असलीं ल्हान ल्हान मशिनां करून. हो एक इश्यू स्पीकर सर. दुसरो इश्यू स्पीकर सर म्हणटा त्यो श्रीलंकेक कझिनो आहा ते श्रीलंकेचे कझिनो येवन गोंयान एडवर्टायज करतात आनी हो हांवें पयलीं एसेंब्लीनूय काडिल्लें आहा. स्पीकर सर आमी एक आमचे पक्षान 26 जानेवारी 2022 एक ऑफिशियल कंप्लेंट घाली अंडर सेक्रेटरी होमा कडेन की भायले कझिनोज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द गोवा दमन एंड दीव गॅमलिंग एक्ट हे येवन गोंयान एडवर्टायज करतात म्हणून. ह्या अंडर सेक्रेटरी होमान कांय केलें ना. आमी रिमांयडर धाडलो 22/8/2022 होम डिपार्टमेंटाक. होम डिपार्टमेंटान DGPक बरयलें आनी DGPन तें काडून DGPक बरयलें 16 सप्टेंबर 2022 आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट मागलो. DGPन एक SPक धाडलें आनी SPन होम डिपार्टमेंटाक सांगलें की 2 होर्डिंगां आसात पर्वरी हांगा आमचे बेती बेलीज आनी बेलाजियो म्हणून पूण ताजेर खंयच काजिनो बरोवंक ना म्हणून आमी ताजेर कांय केलें ना म्हणून सगळें बरयलें कार्डां दाखयल्यां हें दाखयलां पूण काजिनो बरोवंक ना म्हणून आमी एक्शन घेवंक ना. स्पीकर सर सेम टायमार आमी सिवील एविएशन मिनिस्ट्रीक लेटर बरयलें. सिवील एविएशन मिनिस्ट्रीन 1 म्हयन्यान जून 2022 कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट फायल केलो. आमकां फोटो धाडले की कशे लोक होल्डिंगाक कापतात ते एअरपोर्टाचेर. सो स्पीकर सर आतां हांवें प्रश्न विचारला की ह्या असले होल्डिंगाचेर तुमी कितें करतात जाल्यार म्हाका उत्तर दिलां स्पीकर सर की पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर FIR फायल केल्या पूण ए फायनल समरी इज ऑल्सो डन. हांव इल्लो कायदो जो समजता तातूंत हांव हें जाणा की ए फायनल समरी म्हणल्यार जालें केस सोंपली स्पीकर सर. आतां स्पीकर सर ही होल्डिंगां परती आयल्या. मुखेलमंत्र्याक खबर ना जाल्यार होल्डिंगाचे पिक्चर पळय आसा. हें तुजें मोपा हें तुजें न्यू आडे वाडे हें दाबोली एअरपोर्ट हें तुजें धारगड मोपा रोड हे सगळें दिसता स्पीकर सर. कार्डां दिसता सगळें दिसता पूण काजिनो खंय बरोवंक ना. आनी हो होल्डिंग बिंदास हातूंत तुका कांय फायदो ना सरकाराक कांय मेळना हातूंत.
सो स्पीकर सर, सरकाराक काय मेळना पूण कोणाक कितें तरी मेळटा, नाजाल्यार हें जाता कशें? सो हांव स्पीकर सर पयलो क्वेश्चन घालता की तूं हें केन्ना काडटलो? अहो काडटलो जाल्यार केन्ना काडटलो? स्पीकर सर, पयली गजाल इल्लीगल कॅसिनो म्हण किंवा इल्लीगल गेमींग खंय चलता ताजेर आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाक कळ्ळ्या उपरांत ताजेर आमी एक्शन घेता. फक्त असेंब्ली चालू आसतना बंद आसता असो कांय विशय ना. आमचे स्पेशल ब्रांच डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली फॉलो करून ज्या ज्या जाग्यार आमकां अशा पद्दतीच्यो केसीस मेळटा पळय त्यो सगळ्यो आमी बंद करता. दुसरी गजाल, त्यांनी जे पर्वरीची जी केस सांगली तेजेर आमी केस रजिस्टर्ड करूनय बी ते होर्डिंग जे आसा विथ युअर परमिशन आमी परमिशनूय घेतला, हे क्लोज केले आमी. तेजे कनेक्शन जे आसा पळय न्ही ते डिस्कनेक्ट केले. हें दुसरी आयल्या हांव येता तेजेरूय तेजे डिस्कनेक्ट केले. तिसरी गजाल स्पीकर सर, त्यांनी जे सांगला पळय न्ही, म्हणजे अशा पद्दतीची विदाउट कॅसिनो घालिनासतर डायरेक्टली वेबसायट आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी जी आहा फायनल जावपाची आसा. एडवर्टायझींग पॉलिसी आमची फायनलायज जावंक ना, बट खंयसरूच कॅसिनो मेन्शन करिनासतर ते वेबसायट जी आसा पळय न्ही आपली www सकयल घालून इट इज अ कॅसिनो म्हणून हांगा मेन्शन करता आनी ते एडवर्टायज करता. ही जी लक्षांत आयली ताज्या उपरांत ती जी होर्डिंग्स आमी बंद करीत आसा, डायरेक्टली जो एडवर्टायजमेंट करता ताका ती क्लोज करपाक लायला. ताजेर लिगल ओपिनियन घेतला, ताजेर केसी रजिस्टर्ड करतलो हांव. आनी अशा पद्दतीचे इल्लीगल म्हणजे ज्यांचे श्रीलंके कॅसिनो आसा हांगासर जे ऑनलायन गेमींग करूंक सोदता तेजे एकूय होर्डिंग्स हे गोंयांत चलोवंक दिवचे ना. हांगासर स्टेटीक रेव्हेन्यू कसलोच मेळना जाल्यार आमकां कांयच चल्लेलें नाका. सर बॅटफेअर, महादेव ॲप अशें हांगाच्यान मडगांवच्यान हांव जर फातोर्डा वता कितलींच होर्डिंगां. हें पळय ऑनलायन गेमींग इज कन्सिडर्ड इल्लीगल. तुमचे GST कावन्सिलान आनी फायनान्स मिनिस्ट्री डजंट अलाव ऑनलायन गेमींग. इट इज एन इल्लीगल एक्टिविटी. हाऊ इज इट एडवर्टायज्ड इन गोवा? स्पीकर सर, हांवें परत सांगलें आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी फायनल जावंक नासल्या कारणान त्याची ऑपॉर्च्युनिटी घेवन बऱ्याच पद्दतीचे अशे एडवर्टायजमेंट होर्डिंग्स वेगवेगळे एडवर्टायजमेंट करूंक आसा म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी हांवें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक एका दोगांयकू ती होर्डिंग्स कोणाची आनी एडवर्टायजमेंट कोणी केल्या आनी इल्लीगल जितकी आसा ती फर्स्ट फेजीन आमी क्लोज करतले, ना जाल्यार ताका ती मोडून उडोवंक लायता सरळ. स्पीकर सर, सेकंड म्हजो सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, लँड बेस्ड काजिनोच्यान रेव्हेन्यू येवपाचो कितलो आसा हो हांवें एक प्रश्न विचारलो. स्पीकर सर, म्हजे कडेन आहा फोनाचेर कॅल्क्युलेटर मारलो, फुडें 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 गेलो. लास्टाक स्पीकर सर एक कॅल्क्युलेटराचें लिमीट एक्सीड जालें. जायना, सोंपना, कॅल्क्युलेटर बसना हातून. व्हडलो कॅल्क्युलेटर, सायंटिफीक कॅल्क्युलेटर हाडचो पडटा. म्हळ्यार 349 कोटी 89,63,005 रुपीज. 349 crores 89,63,005 रुपीज पेंडींग आहा. रिकवरी फ्रॉम लँड बेस्ड कजिनोज. लँड बेस्ड हा स्पीकर सर. आतां ऑफशोर कजिनोनी कोविडाच्या टायमार आमकां रिलीफ दिवची म्हणून कोर्टान गेले. पयलीं तुमचे कडेन मागलें, तुमी दिली ना, ते कोर्टान गेले. कोर्टान सांगलें ना, डेपॉझीट कर. तांणी डेपॉझीट केलें. ते GMR भशेन कॅबिनेट डिसिजन घे आनी आमकां सोड म्हणून सांगूंक ना. ते सुटूंक ना, तांणी पयशे फारीक केले. हांकां कोणेच रिलीफ दिवंक ना. स्पीकर सर, सरकारान इतले पयशे रिकवर करपाक जाय. 349 कोटी, कालचे 207 कोटी, टोटल जाले 556 crores. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. हांव एकूच मागतां, टायम बाउंड रिकवरी अंडर प्रोसेस म्हणून जो म्हाका उत्तर दिलां ते हांव एक टायम बाउंड मागतां की केन्ना मेरेन ही सगळी रिकवरी जातली. कित्याक आमचे थोडे मित्र BJPचे आमदार आहा, ते म्हणटा लाडली लक्ष्मी जायना, गृह आधार जायना. पयर वेंजीनूय सांगिल्लें आहा, डिमांड्साक ते चड उलयतात कित्याक तांची कामां कांय जावंक ना म्हणून. पूण पयशे इतले जर 550 कोटी जर तुमच्यान सोडूं येता सर, ते तो कितें फिगर जातलें? परत एकदा म्हणजे कन्फ्यूज करून फिगर सांगपाची ताका संवय जाल्ली आसा. कशें रे 300 कोटी रुपया कॅसिनो कडल्यान रिकवरी लँड बेस जे जावपाचें आसा पळय न्ही, अंडर प्रोसेस आसा. कितले रे? सशीं? वेळ पडला जाल्यार स्पीकर सर सशी न्ही, 349 फिगर 300 आनी ऑड कितें तरी कोटी. 349 ही जी आसा पळय न्ही, हांव ताका सांगता म्हणजे आमी तेजो रिकवरी प्रोसेस सुरवात केल्या. तांच्यांनी जर पयशे दिले ना जाल्यार तांची प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही, ही प्रॉपर्टी आमी सीज करतले. विदीन अ इयर हे सगळे पयशे जे आसा पळय न्ही 100% तांच्या कडल्यान रिकवर करता. इट विल टेक टायम. थोडे कितें आहा, थोडे ऑफशोर काजिनो आहा, ते हॉटेलांनी काजिनो चलयतात. एक असो आहा ऑफशोर काजिनो हॉटेलान चलयता, ताका पयशे पेंडींग आसतना तुमी रिन्युअल दिला आनी ताजे फूल टू चलता.
सो अशें कशें जाता स्पीकर सर? स्पीकर सर, हांवें ताका सरळ सांगलें की हे जे लँड बेस्ड कॅसिनो जितके आसा कदाचित तांच्यो हांवें डिटेलान वचूंक ना स्पीकर सर. म्हणजे हॉटेलान कोणाचो तेंच्यांनी वेगवेगळी लायसनां घेतलेली आसा. हॉटेलान आसलेल्या कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें, ऑफ शोर कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें. ज्या कॅसिनोच्या लायसनाच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी प्रिमियम भरूंक ना तेजे आमी कंटिन्यू करूंक ना. ताजी रिकवरी केल्या. थोड्या जाणांची लेटरां कलेक्टरा कडेन गेल्या, रिकवरीक सुरवात जाल्या. एकटो कोण तरी कोर्टानूय गेला. बट कोर्टान सुद्दां आसत जाल्यार फास्ट ट्रॅक करपाक लायता आनी विदीन अ इयर हांची रिकवरी जी ती कंप्लीट. इन अ इयर. स्पीकर सर, आतां हांव तिसरी सप्लिमेंटरी एनेक्शर 2 सिरियल नंबर 3. स्पीकर सर, तुमी दिल्लें आहा की MKM ग्रँड गेमींग एंड एंटरटेनमेंट नोवोटेल म्हणटा ते कांदोली हाका हाणें 80 कोटी सरकाराक दिवंक जाय, पूण ताका लायसन्स रिन्यू करून 2018 दिलें. स्पीकर सर, हॉटेलाक लायसन्स दितात, कंपनीक लायसन्स दिनात. लायसन्स दिवंक जाय आशिल्लें नोवोटेलाक. स्पीकर सर, सडनली एक सरिका राजदीप गुप्ता कोण ते पळया, गुप्ता सरिका राजदीप गुप्ता डायरेक्टर ऑफ झोन हॉटेल्स म्हणून 10 जानेवारी 2022 एप्लाय करता की हे जाग्याचेर जंय 80 कोटी दिवपाचे आहा थंय आपल्याक लायसन्स दिवचें म्हणून. हें आहा स्पीकर सर. आनी 1 सप्टेंबर 2023 म्हळ्यार बेगीन दिवंक ना सरकारान. मुख्यमंत्र्या कडेन म्हजो फायल बरी पेंडींग आशिल्ली, ताणें ती जप करून सायन मारूं ना, पूण फायनली सायन मारली. स्पीकर सर, पयशे पेंडींग आसतना ताका लायसन्स नवें कशें दिलें? विल यू कॅन्सल द लायसन्स? विल यू टेक एक्शन अगेन्स्ट द कन्सर्न ऑफिसर? स्पीकर सर, म्हाका कळटा की तातूंत एक अंडर सेक्रेटरी होम इनवॉल्ड आहा, ताजेर एक्शन घेतलें काय म्हणून. आनी हें फायनली केलां तें RTI आमी घाली आनी हें सगळें इन्फॉर्मेशन घेतलां. RTIय दिवपाक सरकार तयार नाशिल्ले. वी हॅड टू गो टू अपील टू गेट दीस इन्फॉर्मेशन. सो हांव मागतां, इतले आमी त्रास घेतला, तुमी एक्शन घेतलें काय म्हणून ते हे अंडर सेक्रेटरीचेर आनी अगेन्स्ट दीस पर्टिक्युलर राजदीप गुप्ता, सरिका राजदीप गुप्ता. स्पीकर सर, ताज्या कडल्यान कितें पयशे जे आहा पळय न्ही ते 100% पयशे आमी रिकवर करता आनी ताणें जो सांगला पळय मॅटर न्ही ते हांव चॅक करता स्पीकर सर. आनी वॉटेवर जी कितें आहा पळय न्हू ते चॅक करता. कन्सर्न ऑफिसर तुका हांव चार्ज करना, तुजो कन्सर्न ऑफिसरान फायल मूव केल्या. तुवें ताका 1 वर्सान हें दिलां, म्हणल्यार 10/1/2022 रिकवरी जावपाची आशिल्ली. तुवें 1/9/2023 लायसन्स दिलां, पूण हाजे मदीं एक ऑफिसरान हें फास्ट मूव केल्लें आहा. हांवें तुका सांगलां अंडर सेक्रेटरी, ताजें नांव म्हज्यान सांगूं येता, म्हाका हांगा नांव घेवंक नाका, तें तूं इन्वेस्टिगेट पूण एक्शन घेतलो म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी. स्पीकर सर, हांव मॅटर इन्वेस्टिगेटूय करता आनी त्या बाबतींत जर तेजेर कितें एक्शन घेवची पडली आसत जाल्यार एक्शनूय घेता, पण मॅटर इन्वेस्टिगेट करता. श्री एलेक्स लॉरेन्स. स्पीकर सर, कझिनोचेर हांव जायत फावट उलयलां. आय हॅव स्पोकन दॅट कझिनो जर तर ऑप्शन केलो लायसन्स जाल्यार आज आमकां आनी कांय गरज नाका लागूं. तूं नासलो चीफ मिनिस्टर, आय वील टेक यू डावन द मेमरी लेन, जस्ट 2 minutes. इवन जे स्पेसीस दिलाय तांकां पोर्टाच्यो त्यो पासून ऑप्शन केल्ले जाल्यार आज आमकां आनी कांय रेवेन्यू नाका लागलो. विजय बाबू उलयता की रेवेन्यू आमगे तेंगे ड्यूज हाय दिवपा हाय म्हणून. फॉरगेट एवरीथींग. आय हॅव इवन स्पोकन दॅट गॅमलींग बील आहा तें एंटी गॅमलींग जाता म्हणून. If you promote so much of gambling, I want to ask the Honorable Chief Minister, at least these small casinos, will it stop? Because after the assembly it starts again, after this it starts again. At least some part of gaming, मोडको चलता, कोणे ना म्हणपा जायना. हे विजय सद्दां म्हणटा ओपन क्लोज म्हणटा, तो तेजे खबर लयत तूं सारकें मरे. सगळें चलता. What can be stopped? Something has to be stopped. And we have to take a conscious decision. Stop म्हळ्यार stop. म्हणजे एक गोष्ट स्टॉप करूया. लायक फॉर एग्जाम्पल मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना October 2 हांवें कजिनोक हॉलिडे दवरया म्हणलेली. October 2 एकूच दीस कजिनो सगळे हॉलिडे आहाय, इवन बार लायसन्स हॉलिडे आहाय. वील द चीफ मिनिस्टर एकूच काम कर, एक चीफ मिनिस्टरान बंद केलो म्हणून तूं एक बंद कर. आनी बाबा विजया सांगपा दिनाका ते पोत्तून कॅजिनो येते धाकले कॅजिनो आहाय ते कितें धाकली कॅजिनो आहाय ते. एक मिनिट चीफ मिनिस्टर, एक मिनिट बंद जाता तें पोत्तून आनी विजय सरदेसाय आमगे ऑनरेबल मेंबरा पोत्तून आनी उलोवपा दिनाका. हें एक काम कर चीफ मिनिस्टर. ठीक आहे सर, 100% येता तो इलिगल कितें चलता म्हणटा पळय धाकटी मशिनां ती 100% बंद करता आनी कोणेंय जर आसत जाल्यार डायरेक्टली म्हाका इन्फॉर्म करा, 100% बंद करता. श्री दिलाय लोबो, श्रीमती दिलाय लोबो. Yes, sir, I want to bring to the notice of the Honorable CM, आमच्याही कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची तिसोर ते ऑनलायन गेमींग कजिनो. आणि द वर्स्ट थिंग इज दीस स्मॉल
किड्स गो दे इस्कॉलाची भुरगीं वयतात 100 रुपया 200 रुपया घेवन एंड इट स्टार्ट्स ओवर देर. सो शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार आनी आमी पयले हा एसेंब्लीच्या दिसांनीच बंद उरता आनी मागीर परते चालू जाता. एंड आय बीन टेलिंग दीस फॉर सो तुज्या PIक सांगचें हें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बंद करचें. एंड वर्स्ट थिंग इज द किड्स आर गोईंग देर विथ 100 रुपीज 200 रुपीज निमणे आई बाबांक मारूंक लागतले पयशे मेळना. सर स्पीकर सर जर तिणी म्हाज्या नोटिसा काडून दिवचे लिस्ट वायज हांव एकूय चालू दवरपाक दिना. हांवें परत सांग. ओके श्री वेंजी वेगस. सर हे धाकटे गॅमलिंगा ऑलरेडी उलयले. CM सरान एश्युरन्स दिल्ली आहा. आतां लेटस्ट जे चलत म्हणटा तें हे मेशना भायर गडगड चलता. गडगड म्हणटाय तो लोकल गॅमलिंग. म्हाका सदां हें बंद करपाक सगळ्याकूच बंद करपाक जाय. बिकॉज गडगडो इज मोर एक्सेसिबल. लोकल पयशे वचोन घाताय आनी भुरगीं पयशे पाड कोताय. घरा पाड जाताय स्पीकर सर. लॉट ऑफ मनी इज गोईंग हियर एंड दीस इज नोन टू एवरीबडी इट इज हॅपनिंग. आनी हितून कितें जाता आम प्रेशर घायलो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जायना दुसरे कडेन गोंयभर बंद जावपा जाय. हें जरी तरी स्लॉट मशीन्स आहा गोंयभर बंद जाता ते भाशेन गडगड जे आहा तें गोंयभर बंद जावपा जाय. बिकॉज इट इज क्रिएटींग अ दीस हें पयलीं ट्रेडिशन आहलें की आतां हो सांगो ते भाशेन फेस्ता बी तेश कोन्न पयलीं ट्रेडिशन आहलें. पूण आतां वाड्यांनी कॉमेस कोताय. हुंय गडगड घालताय हुंय पयशा मेज कोताय. सो दिस इज क्रिएटींग प्रॉब्लम्स अमंग द फॅमिलीज. भुरगे पयशे घरांतू ओडून हाडटाय आनी तीं गडगड्याचे पेटी जाताय. आनी हें सगळें खबर आहा. CMन हेजेर एक हें करपाचें. स्पीकर सर उलय सांग. स्पीकर सर जेन्ना हें गॅमलिंग येता चीफ मिनिस्टर आसता पयलो स्पीकरा चीफ मिनिस्टर सगळे कडेन कितें सांगूंक सोदता आनी बाब विजय सरदेसाय एसो सिनियर मेंबर आमगेलो समज जर मोठा तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बंद करपा जायना जाल्यार आमान कितें उलयतले. तुगे रुलिंगा मेंबर सांगताय तुमगे प्रॉब्लम कितें हांडीर आहा चेडो सोदीत सगळो वाडो हें तुगेलें. मागीर एक ट्विटरचेर तुमकां प्रेस घेवपा तुमगे मनशांक कळटा तुमगे मेंबरांक. बट तुमगे हेच मेंबर आहाय तुगेले आय वील चार्ज दीस. एक ट्विटा तुम प्रेस घेवन मुजेर उलयताय. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तुवें मूव केल्लें. वेन असेंब्ली सेशन इज गोईंग ऑन मुजेर उलोवपा जाता. हांव उलयना म्हाका प्रॉब्लम ना. आय डोंट तितू हांव तकली घायना. बट एक सांग तुका जे विजयान असो सिरियस इश्यू हें केला वेन ही कॅनॉट कंट्रोल इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी आम कितें करपाचें. म्हगे केपेंच्या मतदारसंघात तुका खबर आहा लास्ट टायम हांवें काडलें तुवें बंद केलें टू सम एक्सटेंट केपें बंद आहा. हांव होम डिपार्टमेंटान देव बरें करूं म्हणटा. बट जेन्ना आमगेलो चीफ मिनिस्टर म्हणटा रिगार्डींग दीस होर्डिंग्स रेव्हेन्यू येना जाल्यार आपण तें सगळें बंद करता म्हूण. टुडे द क्वेश्चन इज रेव्हेन्यू ओवर आर यूथ. आमकां रेव्हेन्यू घेवपा जाय ओ आमकां युथा सांबाळपा जाय. स्पीकर सर हांवें रेव्हेन्यू फॉरगेट अबाउट द रेव्हेन्यू. यूथ इज इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर आमकां युथच इम्पॉर्टंट आसा. हांवें ताका फक्त सांगलें जी एडवर्टायजमेंट जो हें आहा पळय न्ही रे ती एडवर्टायजमेंट खंयची करची आनी खंयची ना हाजेर आसा. आमकां रेव्हेन्यू इम्पॉर्टंट ना आमकां युवक इम्पॉर्टंट आसा. आनी ताका लागूनच ताका सांगलें हांवें अननेसेसरी जे जाचो आमचो कांयच संबंद ना जाका आमी लिगल लायसन दिवंक ना अशा पद्दतीचे आमी कॅसिनोय चलोवपाक दिवंक ना. आनी लिगल लायसन्स जरी दिले आसत कॅसिनोक जाल्यार ताका गोंयकाराक वचपाक एलाव ना. तुजेर घायला तुगे मनीस आहा म्हणून तुका खबर आहा. जस्ट जे विजय बाबान रेज केला आय वॉज जस्ट गोईंग थ्रू दी आन्सर. आतां जे MS ला कलिप्सो हॉटेल हेगे it is from 2019 the dues are 2019 to 2024 87 crores. Trade Wings Hotel Bogmado Beach Resort 2018 to 2022 82 crores. Grand Gaming Hotel Novotel 2018 pending from 2018 80 crores. Rito Amusement pending from 2020 15 crores. Raffles Square O Hotland Dark Road pending from 2020. Grand Hyatt जो गोवन हॉटेल्स हा 2020 33 crores. Golden Globes pending from 2020 30 crores आणि Big B Leisure Group हेंगेले 11 crore. नाव मुखेलमंत्रीन सांगला 1 वर्सा भितर आपण कोतमू हेच चोयल्या तुगे आन्सर रिकवरी अंडर प्रोसेस रिकवरी अंडर आतां 4 वर्सां लागोली मीन्स 4 years you were not trying to do it. How will you say that within 1 year you are assuring that this 349 crores point 89 you were not able to do it or your government was not able to do it for the last 4-5 years. Within 1 year tell us how and why this was not recovered for 4-5 years before. What is the process of all this? Tu an sangota 1 वर्सा भितर आपण कोतमो Sama still operating. Why? What is the mechanism? 1 वर्सा मध्ये तुका कित mechanism and why you failed in the past?
वाय तुवें आमकां सांगचें. स्पीकर सर, हे जे रिकवरी करपाचें आसा पळय न्ही, हे कॅसिनो सगळे बंद आसात. दुसरी गजाल, तितूंतली 2 वर्सां पूर्णता कोविडांत आशिल्ले. तिसरी गजाल, हांची रिकवरी प्रोसेस जो आहा हांकां पयलीं नोटीस दिवची पडटा. ताच्या उक्ती आहाय मरे ते ग्रँड आहाय अजून आहा कितल्यो आहाय उक्ती स्पीकर सर, ज्यांची रिकवरी जावपाची आहा ते सगळे कॅसिनोज बंद आसा आणि एका प्रोसेस हो बंद आहा. गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ग्रँड आहाय बंद आहा. स्पीकर कित सर, सांगता स्पीकर सर, इट इज ऑन. यू चेक दिस. ज्या कंपनीक आमी लायसन दिल्ले त्यांचे कॅसिनोज बंद आसात, तांच्या कडल्यान रिकवरी सुरू Speaker आसा. sir, तांची specific property आमी Golden seize Globe करतले Hotel. म्हणून हांवें सरळ हो, सांगलां. आमचे जर हे पयशे आयले ना स्पीकर सर, जाल्यार ताका सरळ सांगलां एका वर्साच्या भितर तांची कित्याक जालना ती 4 वर्सां कित्याक जालना. टेक्स टायम. हांवें सांगलें 2 वर्सां कोविडान गेल्या उपरांत तो प्रोसेस सुरवात कोविडाक गेल्यार process कितें पडटा, तांकां हियरिंग दिवची पडटा आनी 4 वर्सां लागताय. स्पीकर सर, तुले टोटल जे आसा पळय न्ही, हेका कोर्टात तांचे हियरिंग जे आसा, हे हियरिंग मुख्यमंत्री बाब, हे पर्टिक्युलर बंद आहा म्हणून तूं ग्रँड हायता पड MS गोवन हॉटेल्स रियल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड हे बंद आहा. स्पीकर सर, 33 crores रिकवर करूं जाय. 4 पूर्णता बंद आसा आणि 4 आणि भितरले 5 ते 8 हेजे लिटिगेशन सुरू आसा. येस, फुडें वचया आमी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन नंबर 3, Anthony Vaz. Speaker sir, star LQ number 3A. 3A. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. Speaker sir, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना लँडस्लायड जे आमचे हिल सुत्रान पाजेंतार म्हणटा थंय कोर्ताली, हांगासर लँडस्लायड स्लोली मड जें देंवत आसा आनी हांगासर वयर एक टांक आसा, वॉटर टँक, आनी खंयच्याय टायमार पडपाक शकता. जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलो, लास्ट टायम हांवें क्वेश्चन विचारलो तेन्ना LQ विचारलो तेन्ना सेम आन्सर मेळ्ळो. आतां म्हाका जाय हें वर्क केन्ना स्टार्ट जातलें हें म्हाका कळपाक जाय. स्पीकर सर, ताज्या हे जे आसा पळय न्ही, नॅशनल हायवेच्या अंतर्गत हें काम येता आनी ते एक्वायर केलें थंय ओल्ड एक जुनी टाकी आसा आनी ती ओल्ड जुनी टाकी जी आसा पळय न्ही, ही खरें म्हणजे ती इन यूज ना फाटलीं 10 वर्सां. ती टाकी काडून उडोवपाची तेजो प्रोसेस सुरवात केला. पण हांव ती टाकी जी आसा पळय न्ही तसली ती काडून उडोवपाक लायता आनी लँड स्टेबलायझींग करपाक आमी स्टेप केल्ले आसा. ती लँड स्टेबलायज जातली हाजी आमी काळजी घेता. स्पीकर सर, हांव ताका टायम जाय जाल्यार म्हणजे फुडल्या 3 म्हयन्या भितर ती टाकी जी आसा पळय न्ही ती टाकी काडून उडयता. स्पीकर सर, ती टांकी म्हाका दिसता जरी तर आमी ती रिटर्निंग वॉल घातली जाल्यार म्हाका टांकी काडपाची गरज ना, कितें जातले बेगीन. ती टाकी इन यूज ना. सर कितें जालां, त्या टांकी आमकां जर आहली जाल्यार म्हाका 5 क्युबिक मिटर जी टांकी आसा आनी आमकां ती यूज करपाक मेळटली. स्पीकर सर, हांव पयलीं टाकी चॅक करपाक लायता. जर टाकी इन यूज जाता परत एकदा जाल्यार ताका जाय तशी रिटेनिंग वॉल घालपाक लायता आनी टाकी यूजय करुया परत. येस, ओके, थँक्यू. श्रीमती दिलाय लोबो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 4B. B. 4. B. 4B. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. सर, आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे शिवोली हा, हितून दुयेंत मनीस वयतात, दोज हू आर सीक, आनी दॅट रुफींग इज सो बॅड. आमचे बॅडां ती पेशंट जे न्हिदलेले आहा ते रुफींग केन्ना तेंच्या हॉड्ड्यार पडटले ते सांगूंक जायना. इट्स लीक जाता म्हणून आमचे हेल्थ ऑफिसरान PWDक लेटर केल्ली आनी जाले लास्ट वीक ते हें घालून गेल्ले, प्लास्टीक घालून गेले. प्लास्टीक 3 दिसांनी उडोवन गेले. सो भिंती कडल्यान फ्रॉम द वॉल्स इट्स व्हेरी वेट आनी कपचे भायर पडटा. इट्स व्हेरी बॅड टू सी. आमचे नये बिल्डींग तुमी बांदून दिल्या, थँक्यू व्हेरी मच. बट दीस ओल्ड प्रायमरी हेल्थ सेंटर हॅज टू बी रेनोवेटेड एज फास्ट एज पॉसिबल. कित्याक दुयेंत मनीस थंयसर सारके जावपाक बरे जावपाक वयतात. And if something happens, if that roofing only falls on somebody's head, it will be another tragedy. So I want to know from the Honorable CM, हे केन्ना पासून काम सुरू करतले ते ऑफ रिपेर. म्हाका खबर आहा आमकां बिल्डिंग्सान म्हणून 10 crores each मेंबर दिल्ले आहा, तितूंतलेच यूज कर म्हणून आमची मागणी. स्पीकर सर, शिवोलेचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाजी एक बिल्डींग आमी नवीन बिल्डींग बांदल्या.
म्हाका स्वता खबर आसा कारण शिवोले हेल्थ सेंटरान हांवूय खूब फावटी गेलां हांवें पळयलां ताजे फक्त एक पार्ट जो आसा जुनो पार्ट तसोच मेंटेन केल्लो आनी तो कंटिन्यू केल्लो तो जुनो पार्ट जो आशिल्लो तितूर ती एक वार्ड चालू आहा तेंचो आनी त्या वार्डांत पयलीं म्हणजे आमचे फक्त नळे आशिल्ले आनी त्या नळ्यांतल्यान लिकेजीस जाता वॉल सायडींतली लिकेज जाता आमचे PWDचे इंजिनियर वचून पर्सनली ते पळोवन आयल्या इन्स्पेक्ट करून आयल्या ताजें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत ताजो एस्टिमेट जो आसा हो एप्रॉक्सिमेटली 53 lakhs रुपीज ताजो एस्टिमेटूय जाला तेजे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शनाक पेंडींग आसा एक्सपेंडिचर सँक्शन हांव दिता स्पीकर सर हें काम सुरू करपाक 1 ऑक्टोबराच्या उपरांतूच जातलें 1 ऑक्टोबराच्या पयलीं हें काम सुरू करपाक मेळचें ना म्हणून हांव ऑनरेबल MLAक सांगता की 1 ऑक्टोबराच्या उपरांत तो हॉस्पिटलाकूय रिक्वेस्ट करता की तो वार्ड बंद दवर आनी पूर्ण रिपेर करपा खातीर तो आमकां ओपन करून दिलो आसत जाल्यार एक म्हयनो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 months लागतले 2 म्हयन्याच्या भितर कंप्लीट वार्ड जो आसा रिफर्निश करून जो आसा हो तुमकां परत दिता स्पीकर सर आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन वॉर्ड ते आख्खे प्रायमरी हेल्थ सेंटर फ्रॉम 1 ऑक्टोबर चालू जातलें काम 1 ऑक्टोबराच्यान जितकें तेजें काम उरलां तेजो एस्टिमेटूय हांवें सांगला 53 लाख रुपया आसा तो 53 लाखूय रुपया खर्च करून ते पूर्णता करून दिता Yes, Thank you, thank you. Next question, Sri Alex Lawrence. Speaker, sir, I may be permitted to ask question 5B. 5B. B. B for bed. 5. B. Bravo, B. Answer as per computer sheet. Speaker, sir, this is a question about how many cases cybercrime are. सायबर हितून जायते भाशेन केसीस जाताय वेर इवन चिल्ड्रन आर इनवॉल्ड फॅमिलीज आर इनवॉल्ड आनी सायबर क्रायमांत खंयची एक केस बरी डिटेक्ट जायना बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स आय वॉन्ट आस्क द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेदर ही वॉन्ट्स टू स्ट्रेंथन दीस आनी स्ट्रेंथन करता जाल्यार स्टेप्स घेवपा जाय स्टेप्स घेता जाल्यार प्रोएक्टीव स्टेप्स म्हणजे जे लेटस्ट ट्रेंड्स आहा आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर कित्याक केसीस जाल्यार तितून एक केस बरी कन्विक्ट जाली म्हूण दिसती पडना हितून सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट ही सायबर क्रायम म्हणटी केसीस हें जायना वॉट स्टेप्स द चीफ मिनिस्टर वील टेक एज अ होम मिनिस्टर टू सी दॅट दीस टायप ऑफ थिंग्स वील यू कन्सिडर एटलीस्ट ऑल द केसीस टू पुट ऑन वन पोर्टल वेर पीपल कॅन सी आज कसली क्रायम जाता आज कसलो कंप्लेन जाता तेजे कितें स्टेटस आहा वील दे बी वन वेबसायट वेर एवरीबडी इन पब्लीक ऑनलायन सारकी and that number to be advertised everywhere because all cases, at least the people should be aware. I want a specific thing, what steps the Chief Minister will take to see that this is strengthened and whether portalache gatolo all details ani tuge police kenna no doubt PIs of the crime branch send us some information. That information has to be put on the portal, whether one portal gotolo or ek website gotolo kiten jala gotolo. I am not completely qualified in this. I want from the Chief Minister so that whole of Goa is aware what type of cases, even from abroad, NRIs, OCIs, know what crime is taking place in Goa. इतले म्हाका Chief Minister कडच्यान जाय. स्पीकर सर ह्या सायबर क्रायमाचें सांगता आसतना तेणी जें सांगल्या पळय न्ही एट प्रेजेंट 45 केसीस आमच्या कडेन रजिस्टर्ड आसा सायबर क्रायमाच्या बाबतींत आमी टायम टू टायम अवेरनेस वो हायस्कुलांनी पंचायतींनी आनी पब्लीक हाजेर आमी प्रत्येक फावटी सायबर क्रायमाच्या बद्दल अवेरनेस करीत आसता तर सायबर क्रायम खंयचें जाता कशें जाता मेनली सायबर क्रायम जे आसा पळय न्ही हे फायनान्शियल म्हणजे पयशे लुटप ताका OTT नंबर ताकाच डायरेक्टली विचारून ताज्या बँकेंतल्यान पयशे काडप हे सायबर क्रायम चड पद्दतीत आसा दुसरें आतां फेक कॉल येवपाक लागल्या म्हणजे आतांय सद्या चालू आसा की तुज्या भुरग्याचेर कितें तरी केस जाल्या तूं अमके पयशे आत्तां एकावंटाचेर घाल जाल्यारूच तुज्या भुरग्याचेर ती केस जावची ना ही कंप्लेन आत्तां म्हणजे काल सुद्दां लेटस्ट हा पळय न्ही हाजेर जाल्या पयर फोंड्यान म्हाका दिसता एक ॲप काडलो त्या ॲपाचेर कितें तरी गेम खेळपाक दिली तांचे पयशे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो न्यू आयडियाज आनी करून सायबर क्रायम करीत आसा सायबर क्रायमाच्या ह्यो ज्यो फ्रॉड जी आसा पळय न्ही जाता ताका लागून स्पीकर सर आमी आमचो सायबर क्रायम सेल हो स्ट्रेंथन केला 24/7 रायबंद्रा आमी सायबर लॅब जो एस्टाब्लीश करपाक जाय तो सायबर लॅब एस्टाब्लीश केला आमी तूं सांगता तो नॅशनल सायबर क्रायम पोर्टल आसा आमी एका 1930 हो नंबर आसा एक्चुली म्हणजे हांव तें चॅक करतालो अजून तितकें फूल प्रूफ ना बट कळपा खातीर सांगता 3.5 कोटी रुपया जे आहा पळय न्ही हे गोंयांतले जे म्हणजे फ्रॉड केल्ले बट ते सीज केले अजून रिवर्ड जावंक ना
थोड्यांचे रिवर्ट जाले पयशे जर काडिना फुडें जर त्यांनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करूंक दिवच्या पयलीं सुद्दां 1930 ह्या नंबराचेर नंबर लावचो आनी आपलो अकावंट नंबर दिवचो आपल्या कडेन फ्रॉड जाला हें मेन्शन करचें तेजेर जर आमचे कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेता आनी ज्या अकावंटाचेर पयशे गेला तो अकावंट सीज करता जेणे करून इन लॉंग रन ते पयशे परत काडपाक मेळटा हांवें कालूच म्हणजे रिव्यू घेता आसतना आमी कसल्या कसल्या पद्दतीचे हांवें म्हज्या पुलिसेकूय सांगलां की एक 4 दिसाच्या उपरांत हाजेर एक अवेरनेस पब्लीक प्रेस घेवनूय बी सांग म्हणून बट तें बी सुरवात केलां आनी त्या खातीर म्हणजे असल्यो फ्रॉड गोंयांत आनीक जावच्यो न्हू म्हणून अवेर करप आनी टायम टू टायम जर लोकांनी कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी असल्यो केसीस ज्यो आहात त्यो स्टॉप करपाक शकतले आमी अजुनूय बी सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन जें आहा पळय न्ही हें स्ट्रेंथन करीत आसा ताका आनीक स्टाफ दीत आसा न्यू टॅक्नोलॉजी एडवान्स टॅक्नोलॉजी हितूर वापरपाक आमी सुरवात केल्या इन फ्युचर थोड्या दिसा भितरूच आमी गोंयांत सायबर क्रायम डिटेक्ट करपाक आनी सायबर क्रायम जावच्यो न्ही म्हणून सायबर लॅब आनीकूय स्ट्रेंथन करपाचो आमचो विचार आसा स्पीकर सर दॅट्स वॉट एक्झॅक्टली चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलां की क्रायम डिफरंट टायप्स ऑफ क्रायम जाता बट डिपार्टमेंट अपग्रेड जायना डिपार्टमेंटूय अपग्रेड जावपा जाय चोर जर तर हुशार जालो जाल्यार डिपार्टमेंट पुलीस जर तर हुशार जावपा जाय तें जावपा जाय दॅट इज वॉट एक्झॅक्टली आय वॉन्ट स्पीकर सर वन स्मॉल एंड वन लास्ट थिंग आय वॉन्ट आस्क आतां रिजन्स फॉर द क्रायम म्हणलां की अनऑथरायज यूज अनऑथरायज एक्सेस and one more thing I want to tell the chief minister it's not only money frauds it is pornography frauds मको एक केस आहा तो म्हणजे तियात्र काडा काळें मग काय ना द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर वेन यू आर रायट यू डोंट हॅव टू वरी फोटो काडप आनी कोणाय फॅमिलीचे घालप आनी कितें करप तेगे फॅमिली डिफेम करप म्हाका डिफेम करता सर आय एम पॉलिटिशियन फॅमिली डिफेम केले दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट इज बिगर क्रायम दॅन एनीथिंग एल्स दीस पीपल आर सॅडिस्ट See, you are criminals म्हणजे सॅडिस्ट आनी आहाय ते तीन आहाय that is the category that's why you have to be very careful speaker sir now unauthorized access misuse of personal information financial fraud म्हणून जालें but unauthorized access this is one thing so how do you stop that unauthorized access privacy huncha geli details te how can you stop that will steps be taken in this direction will chief minister go into this very detail because this is the most important thing in cyber crime तांकां access मेळटा access कितको मेळटा तो जो तर तूं अटॅक करना जाल्यार तांकां एक्सेस मेळपा बंद जावपा ना सो आय वॉन्ट द चीफ मिनिस्टर टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दीस एक्सेस पार्ट could be cameras could be Aadhaar cards could be bank details could be anything any wherever details could be school records could be anything so I would like request the chief minister to pay attention for this focus on this so that these crimes are avoided स्पीकर सर ताणें सांगले त्या प्रमाणे नॉट ओन्ली द फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स बट हाजेर वेगवेगळ्या पद्दतीचे म्हणजे कॉल्स आसतले व्हिडिओ कॉल्स आसतले हे खूब जाणांक घेवन अशा पद्दतीन ट्रॅप करपाक लागलेले आसात आनी ताज्या उपरांत मागीर वेगवेगळ्या पयशांची डिमांड करप हें बी सुरवात जाल्लें आसा म्हणून स्पीकर सर हांवें अवेरनेस तर वाडयलात बट सायबर क्रायम सेल वॉज स्ट्रेंथन करप आनी ताच्या खातीर आमी आनिकूय कितें करपाक शकतले हाजेर आमचें वर्कींग सुरवात आसा की न्यू इनोवेशन्स जे आसा पळय सायबर क्रायम सेलांत हे थोड्या दिसा भितर आमी इनोवेशन फुडल्या 2 म्हयन्या भितरूच हितूर पूर्ण गोंयांत म्हणजे सायबर क्रायमांत आनिकूय इनोवेशन स्टेप्स ह्यो घेवपाच्यो आसा श्री निलेश काब्राल स्पीकर सर हांव जो एनेक्चर आसा तो वाचतलो स्पीकर सर एनेक्चरा वांगडा जी केसीस लॉन्च केल्ल्यो खूब केसीस आसा थोड्यो ए फायनल केल्ल्यो आसा थोड्यो अंडर इन्वेस्टिगेशन आहा पूण डेटा दिला फ्रॉम 2020 टील डेट सो हांव ऑनरेबल सी एम कडेन मागतलो की ह्यो ज्यो इन्वेस्टिगेशन इतलो टायम कित्याक लागता हे सोशल मिडियाचे जे इन्वेस्टिगेशन आसा हेका इतलो टायम कित्याक मेवता आनी तेका सोंपो उपाय कित्याक आमी करूंक सोदना इशू कितें आसा हे फायनल केल्या ते ओके स्पीकर सर पूण ह्यो सोशल मिडियाचे जे एनेक्चरान धाडल्या पेंडींग उरता खूब 4 वर्सां मातशें टायम लागता स्पीकर सर दुसरी गोश्ट एकूच सी एमाक सांगपा सी एमान फाटीं फ्लोर ऑफ द हावस काडला की खंयचेय सायबर क्रायमान इशू जालो जाल्यार पुलीस स्टेशनार कंप्लेन लॉन्च करूं शकता वेदर दीस स्टील इज कंटिन्यूइंग ऑर नॉट कंटिन्यूइंग ऑर दे हॅव टू कम ऑल द वे टू रायबंदर स्पीकर सर एक म्हणजे लॉंग पेंडींग लागता आमकां तेंचो म्हणजे एक ज्यो कंप्लेन दिता पळय न्ही तांच्या कडेन आमकां डिटेल्स परत मेळपाक म्हणजे कन्सर्न आपले
कंपनीज आसा पळय न्ही त्या कंपनी कडल्यान हाजे डिटेल्स मेळपाकूय खुबसो उशीर वता आनी ताका लागूनय बी एका थोडोसो डिले जाता आनी जो एक एकदां कंप्लेन फायल करून वता परतूय बी तो रिस्पॉन्स दिना म्हणूनय डिले जाता स्पीकर सर. दुसरी गजाल तेणी जी सांगल्या पळय न्ही सायबर क्रायमाची कंप्लेन आमकां म्हणजे रायबंदरात येवन दिवपाक जाय अशी गरज ना. आमकां कन्सर्न खंयच्याय पुलीस स्टेशनाचेर तेणी दिल्यार जाता आमी रजिस्टर्ड करून घेता आनी पयल्या फेजीत 1930 हाजेर तेंच्यांनी सुरवात करची. आतां आमी ऑलरेडी म्हणजे टॅलिफोनिकली पयली कंप्लेन प्रश्नकाळ हांगा सोंपता. 1930 येस 0 वर श्री उल्हास तुयेकर. I would like to bring to the notice of the government that there is no toilet facility in government primary school at Naveli. I request Education Department to provide this primary school at Naveli with toilet facility that can be utilized by the students and other staff of primary school. स्पीकर सर हांव आयजूच धाडून थंयसर जर ना थंय आसा जाल्यार ती रिपेर करपाक लायता. कितें तरी प्रॉब्लेम आसा ते करपाक लायता रिपेर. स्पीकर सर थंय हालींच रिनोवेट केला स्कूल पूण गेली थंय 5 लेडीज टीचर आहा आनी 70 भुरगीं थंय शिकता. येस डॉक्टर जनगा शेट्टे. Sir, there is an increased apprehension in the minds of students and working professional from Bicholim as despite repeated reminder there is only one bus in the morning from Bicholim to Panjim via bypass at 6:40 a.m. which is very crowded. So we request you to arrange another bypass bus at 7 a.m. in the morning as we need to reach Panjim bus stand by at least 8 a.m. This will help students commuting to college etc. to reach in time. Sir. Return to Costa. Yeah. Thank you. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of seafarers community from Goa, whose village clubs could in Mumbai such as Dobitala, Chirabazar, Princely Estates and Mazagon are verge of collapse. Builders are attempting to take over these residential clubs. What action will the government undertake to preserve and safeguard these heritage homes which are illegally encroached by builders? Speaker sir, the same zero hour last year काढले. No, Speaker sir, my side do 1 minute घेता. Speaker sir, Chief Minister का assurance मागता because there are clubs now. Lately 3 दिवस पयली they are fighting for the last 10 years. इंगा देवसुवा आमगेल्या चिंचिनी इंगा एक club जांग तेंगेले take over केला builder and whatever legal aspect they are doing. But please form ह्या वर्सात कांयच जालें ना. तुम्ही म्हाका assurance दिले last year. तांच्यांनी पर्सनली आमकां रिप्रेझेंटेशन दिवचें. तांकां जी कितें मदत करपाक जाय गोंय सरकारा कडल्यान पळय न्ही ती लिगली आमी मदत करपाक तयार. तांच्यांनी रिप्रेझेंटेशन येवनी आय लूक इनटू श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn at the dilapidated condition of the overhead water tank in GMC hospital campus. There is urgent need to repair and renovate the tank at the earliest, as it plays an important role in supplying water to the GMC hospital and other parts. Speaker sir, I now visit करून येयला. सामकी डेंजरस कंडिशन आसा आनी थंय आयज उदक देंवता. स्पीकर सर, मेन वेरी इम्पॉर्टंट आसा. नाल्यार उदक बंद जातलें. लिकेज लायता आयच्या भोवजे आनी ताका थंय करंट येता मिन्स पळोवंक धाडटा शॉक मारता. सो स्पीकर आयजूच धाडपाचें. मेन्शन करात. Speaker sir, the attention of the House is drawn to the plight of the people of Mormugao constituency with regards to the heap of garbage dump and non-clearance of legacy waste. Till date from the garbage site at Atlantada, people of the area face a lot of inconvenience due to the unbearable foul smells emitting from the garbage dump. During the first phase of remediation of legacy waste, the contractor has not fulfilled his contractual obligation as the RDF along with the plastic can be seen mixed with inerts for backlifting, which has now been excavated. Step the government intend to take in this regard. Yes, Sri Vijay Sardesai. Okay, sir. Yeah. Because sir, fear and anxiety in the minds of Goans who are working in Sipla due to harassment by the management towards them. Speaker sir, हांव specific labor minister तकलेन हाडूंक सोदतां. एस्मा म्हणटा तो एक्ट लायला. एस्मा लायिल्लो कोविडाच्या टायमार. तो एस्मा तांणी एक्सटेंड केला 6 म्हयन्यांक एप्रील 10 तारखेक. हातूंत कितें जाता की स्ट्रायक म्हणटा तो प्रोहिबीट जाता. सो तांकां ही धमकी वापरून ते वर्करांक ते हॅरेसमेंट करतात. हांव मागता की तो एस्मा काडून घे. स्पीकर सर, कित्याक तो एस्मा दवरला आतां? Why should ESMA, Minister, please note this. Yes. See, workers are being harassed in Goa because of this ESMA. Remove that ESMA. That day, Mr. Digambar Kamath also told about Sipla. One person is being threatened की आपण सिक्किमाक ट्रान्सफर करता. तो ESMA काढून घ्या. आता कोविड सोंपले, ESMA कित्याक जाय? Yes.
Sri Cruz Silva. Fear and anxiety in the minds of public and government servants using and working at the government offices in multi-floor buildings like Junta House, Benjim, as the elevator or lifts are often out of order, due to which they have to face hardships. There is also a danger of getting stuck in such lifts. There has to be periodic maintenance, dedicated staff to operate, and working emergency call system in such lifts. And hence, government needs to direct the concerned officers to carry safety audit of this system and institute safety measures. Noted, Sri Cruz, Yuri Alimo. Speaker, sir, fear and anger among the common people who travel on long routes over delays caused due to non-availability of Kadamba buses, especially in the evenings after office hours. Yesterday, Monday, 29 July, almost 100 passengers, including elderly men and women, were stranded at the Panji bus stand for more than an hour due to non-availability of Kadamba buses to proceed to Margao. Yes. Delay in reaching the destination further causes delay to the people to reach their homes. There are also concerns on frequent breakdowns of buses during travel. It is also a matter of security concern for ladies who reside at a faraway distance from the bus stands of their destinations to travel to their homes at late hours. Government needs to take immediate steps to ensure that adequate number of buses are made available for long distance to travel routes. Sri Venji Vegas. Speaker, sir. We'll do things as soon as it is possible. Yesterday they had to I wait know, for I very know. long. It was Immediately we viral. send the bus. We will be doing further steps as well. Because, sir, fear and anxiety in the minds of locals that the Saraulim railway underpass has become a failure as water gets collected during the monsoons, which cannot be discharged with the help of a pump due to being surrounded by low-lying fields. As a result, the underpass cannot be used from June to October, which leaves it to be a seasonal underpass. And knowing the fact, the railway is insisting to close the railway crossing next to the church, which the PWD department must strongly object, knowing the ground reality. People have been facing problems and they all propose a flyover at that location to resolve the issue, as we see similar issue being faced at the Damodar College at Margao, Komba, which is now going to get resolved by the proposed flyover. Similar decision to be taken to build a flyover and avoid people's struggles. Steps the government intends to take, Speaker sir. Yes. 15 वर्ष सुमार जाली हे फ्लायओवर कोंबा जाय आल्लो आतां जाता एक्झिक्यूट सो म्हाका सदां आमकां आनी 10-15 वर्स रावपाक गरज ना देर इज अ बिग प्रॉब्लम देर आय थिंक इफ वी कॅन गेट द फ्लायओवर अप्रूव्ड स्पीकर सर आमी करेक्शन कितें आहा तें करपाक लायता Sri Krishna Sarkar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people as cracks are noticed in the oldest municipal market building and falling pieces of concrete, raising doubts about the stability of the building. Fear in the minds of shop owners and general public as this market building is being frequented by majority of the population of Murmagaon Taluka. Steps the government intends to take. Municipal market building, sir. The old building asa. स्पीकर सर हांव वचून चॅक करपाक लायता Yes. Calling attention, Sri Nilesh Kabral. Okay, sir. Attention of the House is called as regards to residents of Riuna, Kavare, Pilla and surrounding villages to the frequent power outages and long periods of irregular power supply. Poor power infrastructure has led to these frequent power cuts, which has caused major hardships and day-to-day functioning of the locals. The steps the government intends to take, the time frame within which the issue will be resolved. Tomorrow I'll announce. Okay, next. Next calling attention, Sri Alex Lawrence. Speaker, sir. Attention of the House is called as regards to people of Goa due to frequent breakdowns and inaccessibility of the website of the Director of Settlement and Land Records, DSLR. The DSLR website is one of the most vital portal among all state government department websites. This vital digital resource houses a wealth of crucial information, including land records, survey plans, mutation cases, status among others. The steps the government intends to take in the matter.
Answer, or you're going to, someone else is going to answer, okay. Sorry? Speaker, sir, I rise to reply to the calling attention tabled by Shri Alexa Lorenzo, Honorable MLA. Firstly, please tell him. Let me reply now. You will be getting the copy. Firstly, I would like to acknowledge the importance of DSLR website, which serves as a crucial digital resource for our citizens, housing essential information such as land records, survey plans, and mutation cases status. The recent disruption in the records of rights on the DSLR portal are linked to transliteration components issue. I am pleased to inform the House that this issue has been resolved as of last week, and the portal is now functioning smoothly in this regards. The Dharni application, which is part of our digital infrastructure, is generally operational. However, we have observed slower access times, particularly in talukas and common service centers. This slowdown is primarily due to router bandwidth issue within the Goa broadband network. To address this, the government has already initiated a process to replace the outdated routers through the Infotech Corporation of Goa. We anticipate that this upgrade will significantly improve the performance and accessibility of the Dharni application. The pace at which the records load may occasionally slow down if there are too many logins on the site at once. The current hosting infrastructure, which is a mini cloud, is indeed aging. We recognize the need for modernization and are actively exploring the possibility of migrating our systems to the national government cloud. This move aims to enhance the reliability and scalability of our digital services. Speaker, sir, the government is fully committed to ensuring that the DSLR website and associated digital resources remain accessible and functional. We are taking concrete steps to resolve the current issues and are working towards long-term improvement in our digital infrastructure. Speaker, sir, I think the Honorable Minister has raised issues like bandwidth being less, applications. Again, I might want to tell the Honorable Minister that there is information of information, you might lose it because of cloud and something. Be very careful. Speaker, sir, this website padha, the OCI, all users, like the Honorable Minister has said, that there has been more logins at one time. There could be possibility. But then, this is a government website. The working hours are limited. There are people who are, having difference of time elsewhere. They even Tenge strikes is going on when everything is off, when our time is, when we are off business time. But all these issues, to get website open, staying in Goa only, it doesn't open. Survey plans, some information, forget downloading. Downloading, I think 3-4 days download korpak. So I would request the Minister that this persistent and chronic outrages, they are just not small outrages. There is so much issues because these are technical failures, causes, but the inconvenience is immense. So steps you are going to take and timeline. It can't be you are going to say I am going to do it and I am going to do it. No. Give me a timeline when is going to be fully outraged. You are saying your rotors are not, you are going to be replaced. Now tell me one thing, Honorable Speaker, rotors, information lose chances high. So all this, I would want an assurance from the Minister that he is going to safeguard the interest, take steps to safeguard the interest of the information which is there, and
with a timeline. Two things I want from the Honorable Minister. Sri Venji, I guess. Speaker sir, I was just going to the DSLR website. I've got specific concerns. One is this website in line with the National Cyber Security Policy? Is our DSLR website in line with the National Cyber Security Policy? Number one, are we in compliance? Number two, what is in place? What is in place to protect this website from cyber attack? What is in place to protect this particular website from cyber attack? That is my second specific question. And my third one is there any plan to make sure that the Goa State Cyber Security Policy is put in place and this particular website is incorporated into that? Shri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to speak on the calling attention move by Alex Lorenzo. Speaker sir, आता वेबसायटीचेर हांव पळयतां आतांच हांव मुद्दम वेबसायटीचेर वचून पळयतालो की ओपन जाता काय ना. वेबसायट ओपन जाता पण जेन्ना आमी सर्वे नंबर घालून त्याचो जो सर्वे नंबर घालून डेटा मागता फॉर्मेट 14 सोदता सो ते मेळना. स्पीकर सर पर्टिक्युलरली खुबश्यो केसीस आसा कित्याक आमी खूब तेंप जालो आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2-3 म्हयने जाले हे कंटिन्युअसली चलता. आता रिगार्डिंग तुम्ही जो रिप्लाय दिला सायबर सेक्युरिटी आता सायबर सेक्युरिटी इट इज टोटली डिफरंट बट ही वेबसायटीचेर स्पीकर सर हेज्या पयलीं असो इश्यू जायनासलो. आता रिसंट टायमान म्हटल्यार 3 months बॅक हो कंटिन्युअसली इश्यू चालूच आसा आनी आमी मिस एवरी नाव एंड देन लायक म्युटेशन मॅटर्स बसून आसा नाल्यार तितून आमी हे करता. आनी स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की खुबश्यो फ्रॉड केसीस ज्यो आसा त्यो आयज जाता आनी खंय ना खंय पर्टिक्युलरली सर्टन सर्वे नंबर्स जे आसा ते ओपन जायना. तेजी फॉर्मेट 14 ओपन जायना. आता हितून स्पीकर जर अशें दिसून येता स्पीकर आयकून घ्या हितून अशें दिसून येता खंय ना खंय सपोर्ट करपाक लागून ह्या पर्टिक्युलरली ते सर्वे नंबराचेर कितें तरी फ्रॉडुलंट केसीस जाल्ले आसा लँड ग्रॅबिंग केसीस जाल्ले आसा हेजो जागो जो आसा तेजेर घातलेलो आसा म्युटेशन मॅटर जे आसा ते चेंज जाल्ले आसा. हांगा अश्यो स्पीकर जर स्पेसिफिकली सांगूंक सोदता अश्यो मॅटर्स जाल्या की थोड्यांचो जो जागो आसा तो जागो भलत्याचे नांवांत जाल्लो आसा ते भायर आसा आनी हेंच्यांनी हांगा लँड ग्रॅब केल्ली आसा आनी तेंचो आतां ओपन केल्यार तेंचो ओपन पासून जायना म्युटेशन हांव तुमकां जाय नाल्यार ते डिटेल दिता ऑलरेडी तेंच्यांनी केस फायल केल्या मिन्स तांकां एवरी नाव एंड देन कोर्टान वयचें पडटा. स्पीकर सर कित्याक चॅक करूंक मेळना हांगा सगळीं नांवां चेंज जाता. मात स्पीकर सर जो आन्सर आसा हो आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी ना कित्याक सायबर काम एवरीथींग हॅज टू बी मॅनेज बाय द डिपार्टमेंटान ते मॅनेज करपाक जाय. आतां ते जे सांगता की खंय ना खंय आमचेर हें जावपाक शकता दीस इज टोटली रॉंग कित्याक हेज्या पयलू जायनासलें. स्पीकर सर आतां इतले लेवलाचेर जाला हांगा खंय ना खंय कितें तरी हिडन एजंडा आसा. स्पीकर सर आनी हो हिडन एजंडा आउट करपाक जाय आनी मिनिस्टरान क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय की बाबा हे केन्नाच्यान फूल आतां पासून स्पीकर सर ओपन करून पळया ओपन जायना. मिनिस्टरान मुद्दम ओपन हांव तुमकां जाय नाल्यार आतां तुमच्या फुडल्यान डेमो दाखयता आमचो सिस्टमाचेर. सो मिनिस्टरान म्हाका दिसता हेजें क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय की केन्ना मेरेन हें जातलें आयच्या दिसा भितर हें चालू जातलें काय ना. Attorney Costa. Because this calling attention is actually very important because nowadays जेन्ना हे land grabbing all these issues are there हे track down करपाक म्हाका असो चार गरजेचें. I'll tell you one incident case in my constituency केप्यांक आमगे फातोर्बा one of my relative plots हेजेर डिफरंट एक नंबर गायलो आतां हेजे तुगे सेंटर्स जे आहाय सिटीजन जो सेंटर्स फॉर ऑल दीस हें दिवपाक तेवूय तुगेले हेल्प करपाक शकनाय एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टायम फॉर देम टू गेट द इन्फॉर्मेशन. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू कम द मिनिस्टर हॅज टू टेक सम प्रिकॉशन सम मेजर्स टू स्ट्रीमलायन दीस नाल्यार तें जावपा ना आनी हे सगळे केसीस ज्यो वाडोयत वयतल्यो तुगेले कांय सिस्टमूय म्हाका सुद्दां जाग्यार जायना. तूं वेबसायट ओपन केल्यारूय वेबसायट ओपन जावपाक शकना आनी आमगे त्या एरियान कितें जाता केपें तिनिया सद्या सिट्युएशन इतलें आहा आमकां नेटवर्काचो इशू आहा बाकीचो सॉल्व प्रॉब्लम आहा एंड देन अगेन दीस वेबसायट इशू. सो जस्ट सी दॅट इट टेक्स यू टेक सम स्टेप्स एंड पुट इट इन प्लेस. Yes. जे कॉलिंग अटेंशन आमचे कलिगान हाडला रिजनल बाबांनी इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. आज आमी पळयता की डिजिटलायजेशन प्लॅटफॉर्म ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आख्खे देश डिजिटली करूंक सोदता आनी जो आन्सर ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला की डिस्ट्रप्शन इज हॅपनिंग हे आन्सर दिला. सो म्हाका अशें डिजिटलायजेशन जेन्ना करता
the slowdown is because of Goa broadband network. Speaker sir, one network of government is okay, but you should have a parallel network which is connected, so that असले issues जावपाक जायना स्पीकर सर. आनी हेजे खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता जो upgradation धरणी portal is not only in the state of Goa, Dharni portal is entire country, Speaker sir. Dharni portal is integrated with the system of your system of DSLR. And I don't fully agree with what is happening. Because NIC cloud server, NIC has extended its cloud to a very big system. Unless you have not bought out cloud, because NIC does not give you for free. NIC charges you money. So how much cloud you want, you take from them, you pay them and you take from them, because they have big cloud banks, Speaker sir. I don't know how you have answered like this. But whatever is there, I don't want to talk much, but I will talk to you seriously, that you take it up seriously. There is no question of hanging. There is a lot of cloud available with NIC. It is up to your department how to get it done. Either your finance has not given them approval to enhance the cloud, or what it is, you please look into it. But there are a lot of problems which are happening. And this answer, I don't file satisfactory, Speaker sir, because this cannot maka basna, Speaker sir. If required, I will explain to you how it can be done, and it has to be done, Speaker sir. And broadband is not the only line which you have to tap with. This is service of the government. If broadband has failed for whatever reason, there are so many other service provided for internet. You tie up with them, Speaker sir. Speaker sir, one second. Speaker sir, just one more point. Especially when now aata mutations zaina, cases zata, land grabs zata, he has to be more careful. All this information kon bahira tek aprange बाट जुतरी kon otta mutation choitalo check kottalo, status of mutation check kotta, record check kotta, survey plan check kotta. This is part of the program. Is it going to be a part of the program which will facilitate the land grab? Teka lagun he has to pay more attention. Why I brought it to notice? Bahar san log complain kotta ki information मेळना म्हण website कोण भायर रावन तेका check करून मेळों जाय. These are online. All these things are online. Why it should create a problem? That's why we have raised this issue. So you have to address it immediately. It can't be like Honorable Member Nilesh Kabral has said. What he has said there should be no issues. NIC portal has got a big cloud. Even we in the IDC are paying quite a lot of money to them. So you pay more money, get the system, rotors, excuse na. So this is a very important issue which we have raised, Speaker sir. So I want a clear-cut answer. Baba, umke disan kotta. आमगे उला sense. Speaker sir, I'm just adding value. If you can take it from here, it's good. Has the department conducted any drill of a cyber attack on your particular DSLR website? If yes, good. If no, I think that could be one of the measures to mitigate such kind of things happening. Because sir, एक very important calling attention has been moved by my colleague Reginald Bab with regards to the websites not functioning. जेन्ना आयटीचे डिमांड आसले त्या वेळार आमी उलयले, several websites are involved where SSL मू तेका एक लेयर आसता, 2000 रुपया कितें पडटाय to renew it. Many websites, even that renewal has not been done. When you all talk about what the Prime Minister says, that Har Ghar Fiber, Har Ghar Jal म्हणल्यान Har Ghar Fiber मू जे सांगला, it is GBBN 2.0 that the IT Minister speaks about. Today, connectivity is a problem. जे आमकां सांगलां 700 crore कितें सेंटरांतल्यान येवपा आहाय मू 700 or 750. It is a PPP project with the state, center and PPP model. हे जातलें when basic connection of your DSLR website is not working. What happens on that is they check 1 in 14 mutation. Other Speaker sir, Speaker sir. Ejer kiti ha Speaker sir. Simply South, false mutation cases even of dead people are mutating in South Goa. This is something that has come on the newspaper on Herald. It says, example, Alex Falero Mutto 1996 and Mello, and the mutation application was submitted in his name in 27/9/2018 under number 75838, and the same was certified by one Carvalho on within 6 days. Now they are getting all this information we have got through your DSLR website. This is a very important thing. There are a lot of cases reported by SIT, and if basic necessity the government local sorts, because आज पंचायतीन, municipality, दूसरे places जे हैं
broadband had to be given. You please coordinate with the IT minister and have a solution for this, because a lot of people are put lokantrasa a barik issue, but it's a very important issue. If Goa broadband network you're saying that they are not performing, please tell the IT minister to take them to task. Your reply says that due to router bandwidth issues within Goa broadband network. So I think basically, Honorable IT Minister also, this is a very, very serious issue, and this issue needs to be tackled at the earliest. आमकां मंत्रीन सांगचें time bound, कितले दीस लागतले हें करपाक? Yes. Speaker, sir, I will address some of the concerns raised by honorable members. Since the calling attention was raised by colleague Sri Alex Lawrence, and the timeline he has asked for, I think within 6 months we will be upgrading the thing. Too long. But that is, will be trying to do it before that, but 6 months is the maximum what we are trying to say. And no information or records will be destroyed as it is on cloud services, and sufficient security has been taken through software tools. Even the question of hacking of records will not arise as it is in cloud services. This is as far as your, as our other colleague, Mr. Venzi, Captain Venzi had asked, security audit is constantly done. And since the cyber security policy, since it is with the cyber security policy, and security audit is constantly been done to ensure that any threatening viruses are not entering into the Dharani software. Apart from that, in the event of any contingency, we have got a technical known to how to retrieve the data in the original form. And Mr. Viresh Borkar had asked, records which are not promulgated will not surface in the Dharani portal on account of disputed cases which is ongoing before the ISLR record of rights. And as far as Mr. Nilesh Kabral is concerned, NIC itself is trying to host data on national government cloud instead of data being hosted on private cloud services like Megraj. एक लास्ट तांकां विचारपाक सोदता आतां 6 months लागतले म्हणटा आतां 6 months पर्यंत ही वेबसायट बंद उरतली आतां स्पीकर जर आतां वेबसायटीचेर कितें येता सॉरी फॉर द इनकन्विनियन्स ओपन केल्यार सॉरी फॉर द इनकन्विनियन्स जाता वी हॅव ओपनिंग इट पर्सनली तुमी ट्राय करूं शकता सो टिल 6 months वी हॅव टू वेट लायक दीस 6 months is basically the maximum time what I have asked for, basically to get everything but in when this website will be working, when we'll be able to get... No, site is working only, but I am saying all site these things... Site is working, but we are not be able to get Form N14. No, it's been... that's we have said, no, that it has been really very slow. But I have said whatever... Not slow, it is not opening. Form N14 we are not being able to get. See, any survey number you go through, there are too many we are getting people, that... sorry, sometimes when there are too many people logging into in one site, that's no, I have tried with different, I have tried with different survey numbers and different villages also. I have tried. We are not been able to open it. There are hidden agenda behind this. Speaker, sir, we will look into the difficulties. What is going on? Means 6 months we can't wait. 6 months. 6 months. Since he has asked me the time frame, I have said 6 months. Since he has asked me the time frame, I have told him 6 months time. We are doing our level best basically to do it at the earliest. No, Honorable Minister. We need to understand that we do not have a Goa state cyber security policy. And without this, it is a big threat to all our websites. So, are you assuring the entire Goans that the data inside the DSLR is safe without a policy? We do not have a policy in place. National policy in line policy सारखं आमचे वेबसाईट सेफ आहे. सांगता पळय न्ही ISLR हेडाक मेळ्ळा ती ओपन जाता तुवें दुसऱ्या
नेटवर्का वयल्यान ओपन करीत जाल्यार ती ओपन जाता तेणी करून पळयली तू जस्ट मेळ आनी पळय तशें ना ओपन जायना ती सारखी तेगे तेगे उक्ती जाता सेम इश्यू येता 2-3 हेका सेम इश्यू येता तुका म्हटलं हांवें DSLR येयला ताका मेळ दाखयता ती ओपन जाता तेणी ओपन करून दाखयलें हो सिस्टमाचेर हांवें ट्राय केलो 2-3 सेम इश्यू सायबरा लागून एक तो इश्यू सगळ्याक ओपन जावपाक जाय आतां मेळ दाखयता आतांच मेळ मेळा येतोय आमी चॅक कोताय आमी हांगा चॅक करता पळय जायना जाल्यार मातशी सुविधा बेगीन करची मुख्यमंत्री असेंब्लीचो सुविधा बेगीन सिस्टम करची हांगा चर्चा हांगा थांबया. सभागृहाच्या कामकाज 2:30 स्थगीत करता.